रिक्षाज आहे आणि मोटरसायकल पायलट्स आहे. सो पायलट म्हणजे आम्ही युनिक इन गोवा म्हाका आनी खूंय पायलट नाही. आणि जेन्ना एक बारीकशें शेड बांदलो तांकां केप्यांक मार्केटांक जायत तेजें राजकारण जालें मोडपाकूय सोदताले. बट मागीर तें म्हाका दिसता प्रेशराचेर ओलें आनी म्हाका दिसता आतां तें मोडपा न्हय वतलें. तशेंच रिक्षावाल्यांक तांकां एक स्टँड जाय थिंगा. ते रिक्षाय ते पासां वताय बिकॉज वेन वी से दे आर लायक मेन सारकें फॉर ट्रान्सपोर्टेशन पायलट जावं रिक्षा तांकां म्हाका दिसता एक बारीकशें स्टँड तांकां जागा आहा थिंगा. वी हॅव टू गिव देम even if the department gives us a NOC or the municipality, we will do it on CSR because I have people who can do it on CSR. But please see to it that we get that necessary licenses. Because sir, Janna, we talked about demand number 31, Panchayat. Speaker sir, shortage of Panchayat secretaries. I think the minister knows about it. And mage एक question आले, आणि तेका म्हाका answer मेळटे प्रमाणे म्हाका सुद्दां तुगे ग्राम सेवक आहाय ते दे ऑल्सो होल्डिंग चार्जीस ऑफ सेक्रेटरीज. आय ऑलमोस्ट 31 मुकोळे हें आहाय. सो वाय द वेकन्सीज आर नॉट आहा ते कोर न्हू. पीपल आर वॉन्टिंग जॉब्स यू डू इट अंडर तुगे स्टाफ सिलेक्शन कमिटी. दे आर होल्डिंग चार्जीस आनी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर फंक्शनिंग. लोकांगेली डे टू डे काम वताय. स्पीकर सर, पंचायतीचे इश्यूज म्हळ्यार जायते आहाय. जाय जाण सेक्रेटरींक ओ क्लार्कां दिसता आपण आखी पंचायती इंकोत गेल म्हणून. म्हगेले मतदारसंघ सांगता एक पंचायत अशें हांव नांव घेना बिकॉज वन्स यू नेम इट बिकम्स बरें दिसना. बट आय विल टेल यू इन पर्सन ऑल्सो. एक सेक्रेटरींक एक इतलें सांगता आमगे थिंगा ते ST आहाय आमगे चडशे कॅथलीक भाव ST भाव आहाय थिंगा. बिकॉज देर इज पंचायत मस्ता तुगेली सरकार तुमच्या वाटेन आहा आमच्या वाटेन ना ऑपोजीट आहा. बट हेच जावपा जायना ते आमदारागे मनीस कोण म्हण तांकां धाडावपा जायना. इफ देर इज क्रायटेरिया 3 लाखां सकयल तांकां सर्टिफिकेट दिवपा जाय मुद्दम ते 4 लाखां दिताय. सो दे डोंट अवेल द स्किम्स. इट शुडंट बी देर ना तुका दिना ओस म्हणपा शकताय. आनी स्पीकर सर म्हाका विचारपा जाय कॉमन केडर तुमगेले तुमी इट इज इन फोर्स कॉमन केडर आहा. इफ इट इज इन फोर्स वाय दर तुम चेंज कित्याक कोनाय तांकां. बायल पंच डेप्युटी सरपंच गोव क्लार्क तोच BLO हें जाता. ऑर्डर काडलोय तुम कॅन्सील केल्या. तोच BLO जाता. शी इज अ पंच देर. हजबंड इज अ क्लार्क तो BLO. So I want an assurance from the minister today that that particular person staff will be transferred immediately. If it is in the books, you show me the rule that they can, according to panchayat bylaws, they cannot stay there. Bail panch sarpanch to clerk it is possible. Toch BLO how it is possible? Then korba dena. I want an assurance from the minister that staff will be transferred. Speaker sir, हांव मुद्दम एक पोस्ट आमगे राजेश बाबान सांगला आणि राजेश बाबान नांवूय घेयला. बट I don't want to name. I want to bring to your notice that one particular thing which is, Speaker sir, Master Minister na आयकचें एक very important thing आहा. In one पंचायत फातोर्पा पंचायतीक ग्रांट्स आसलेले गोवा आमगे लिबरेशन फंड जाल्ले तितूंतले 35 लाखांचे ऑलमोस्ट एक चिल्ड्रन पार्क म्हणून एप्रूव केला. आनीक ते चिल्ड्रन पार्क एप्रूव जे केला इट इज इन 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रॉपर्टी. ती प्रॉपर्टी आजपासून सरकाराच्या पंचायती ताब्यात ना. इट इज विथ द गव्हर्नमेंट. देर इज नो NOC फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर. आय फाउंड आउट. आनीक आय वॉन्ट टू नो what basis this whole tender was approved. Who is involved in it? Because sir, minister माझ्या ऐकचे 35 लाख हे स्पेशल ग्रांट जाचेले एक चिल्ड्रन पार्क हे केला. आणि ते तरी सेटबॅक इट इज एन MDR रोड विच लीड्स टू द फातोर्पा टेम्पल. सेटबॅक 12.5 मीटर तरी काळे 25 मीटर MDR रोड जर काळे जाल्यार तेका 10-15 मीटर लय तेका पंचायती जाग मेळना फॉर चिल्ड्रन पार्क. आणि 35 लाख when there is no NOC, how it was tendered, how the work was given. You have to give me a correct answer, assurance that you will take action on the secretary and whoever is involved in it. I want a sharp statement from you because this cannot happen. आज तुम्ही ते 50 लाख जे मेळले ते आटी घालपा म्हणताय. कोणा 5-5 लाख 10 7 लाख अशें करून वाडी. इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट. सरकारान जे 50 लाख दिल्ले इट हॅड टू बी टेकन ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट. कोणा 5-5 घाटर करपा हें करपा दिलें न्हय. सो हाव इट इज पॉसिबल. म्हाका सुद्दां सरकार हेजेर मिनिस्टरान नोंद घालपा जाय. हे फंड्स हॅज टू बी युटिलायज इन अ प्रॉपर वे. आपणा जाय तशें करून करपा जाय न्हय. स्पीकर सर आमगेला आनी एक कलिगान सांगला जे बिफोर मान्सून
डिसिल्टिंग ऑफ गटर्स आनी कितें बुश कटिंग आनी ही जावपा जाय ताका फंड्स ना म्हाका दिसता फंड अवेलेबल आसपा जाय आतां पंचायतीचेर येता फावंडेशन स्टोनाचेर म्हाका दिसता मिनिस्टर नाशिल्लो कोण गेलो तो खबर ना बट आमगे पयलींचो कोण आमदार आशिल्लो तो आशिल्लो बेतूल पंचायत आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट फ्रॉम ONGC म्हाका दिसता ONGCन आमकां ऑलमोस्ट 3 करोडांची पंचायत फ्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलो फॉर फावंडेशन स्टोन 3 कोट्याची पंचायत बांदून दिता फ्री ऑफ कॉस्ट विथ जाले वी हॅव गॉट 15 मिनट्स 20 मिनट्स सो पंचायत बांदून दिता सो हे पंचायतीक म्हाका दिसता आतां आमचे कडेन भरपूर फंड्सूय येयलो आहाय सो टू युटिलायज दीस फंड्स गव्हर्मेंट हॅज टू गिव अस एन दीस अदरवायज कितें जातलें फंड्स आमकां कितें डेव्हलपमेंट करपा जाल्यार ते फंड्स युटिलायज करपाक मेळपा न्हय सो म्हाका दिसता हे फंड्स आमकां युटिलायज करपाक सरकार दितलो स्पीकर सर एक क्रेमोटेरियमा इशू जायत आहा आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक जे आमगेले कॅथलीक आहा आमकां सेमिटरी आहाय बट क्रेमोटेरियम इन केपें कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां एक जाग दिवपाक गरज आहा कोणागे भाटां बिटां आहाय तांकां जायत कडेन ते आपणागे भाटां बीन हें कोताय अंतीम संस्कार कोताय बट सरकारान इसली एक पॉलिसी हाडपा जाय दे हॅव टू डिमार्केट वन प्लेस जायते कडेन ना पंचायतीक सो गिव अस अ लँड वे यू कॅन कन्स्ट्रक्ट अ क्रेमेटोरियम आनी तांकां एटलीस्ट मेलो त्या मनशा तरी सुसेग आसपा देव जाग सोदूं मोदय लासपाक नाल्यार दुसरे कडेन तांकां भिकमाग पडटा नाल्यार लास्टाक मार्गांव वाटाय सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी टेकन केअर स्पीकर सर वेन आय कम टू इंडस्ट्रीज म्हाका दिसता you have got a very good director now industries anik she is capable of holding and doing something म्हणजे specific तुका 8 लाख म्हाका स्क्वेअर मिटर जमीन आहा आनी इशू जालो आमगेलो IDC चेअरमॅन आशिल्लो आमकां टुरिझम मिनिस्टर सांगलें it was supposed to be held in Kepe and yesterday our chairman has said that it has been rejected so it is a good news at least for me in Kepe constituency Sanban येना म्हण but this 8 lakh square meter of land which is there every time I get an answer LEQ answer that a special project will be is in process कितके म्हणे का म्हाका हें येता special project for Kittal industrial estate म्हण येता कांयच ना last 3-4 times I have put this I am getting the same answer so I am there if it is a good project it might be hospitality amusement whatever non polluting good industry which can generate employment म्हाका दिसता we are there we will stay सानबर्ना भशेन कोण ओपोज करपा ना if it is a good project please see to that before the next session something has to come कित तरी दाखोय आमकां कोरेंदी if it is good definitely we will support it if it is bad we will oppose it but you come out with something which can help which can generate employment because I think since you have a good team now you can put some efforts and give us a good thing that we will create every now and then तुका सांगपाक गरज ना you are the senior most member of this house employment पासत लोकां जॉबा पासत कितले लोक येता कितले यूथ येताय what to say आमकां रुली ऑपोजीट आहाय रुलिंगा कांय ना तरी पासून कित तरी जाता आमगेलें बरेपण आहा म्हूण बट कितेंय तरी कोर create some employment facility there 8 lakh square meter of land is there it shouldn't go in wrong hands so please I urge this to the honorable minister speaker to consider my demands and fulfill it thank you स्पीकर सर पयली सुवातेर हांव तुमकां धन्यवाद दिता की ह्या सभागृहाक जे डिमांड दवरल्या आयज तेजे सपोर्टाक उलोवपाक दिल्ले बद्दल स्पीकर सर जे सभागृहा मुखार आज डिमांड आसा डिमांड नंबर 13, 19 आनी 31 त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी जे कट मोशन आसा सभागृहा मुखार तांकां ऑपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा आयज जे डिमांड आसा सभागृहा मुखार हे डिमांड कॉमन मनशाच्या जिव्हाळ्याचे डिमांड आसा कॉमन मनशाक खूब प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक आयच्या डिमांडाचेर कितें मेळपा जाय आसलेलें खरें म्हळ्यार एक विशय हांव उलयतलो की रुरल एरिया ज्यो पळय आसा विलेजींनी ट्रान्सपोर्टाची खूब अडचण आसा आतां सद्याक तर अशें आसा की खूब व्हिडियो सगळे लोक घालता की भुरग्यांक स्कुलाक वयता आसतना ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लेम आसा आनी हे ट्रान्सपोर्टाचे जे प्रॉब्लेम आसा
ते चड करून कित्याक आमच्या मतदारसंघा येयले ते सांगता तुमकां हांव की रेल्वे जी कुळेच्यान वास्को वयताली त्या रेल्वेचेर लोकांक वचपा येवपा मेळटालें पूण आतां फाटले 6 म्हयन्याक तेजे पयलीं जेन्ना ही रेल्वे सुद्दां जेन्ना बंद जाले न्ही तेन्ना आमकां अत्यंत बशीची गरज आसलेली आनी ते जेन्ना पळय बशी ज्यो पळय जाय भुरग्यांक स्कुला वचपाक त्यो मेळना तेन्ना लोकांचे खूब हाल जाता हांव एक मागतलो माननीय मंत्र्या कडेन की कदंबाचे सफिशियंट बसीस स्कुलाक भुरग्यांक लागून भुरग्यांक त्रास जावचे ना अशे पद्दतीन तेंचो अरेंजमेंट करपा जाय माननीय मंत्र्याक म्हजी आनी एक विनंती आसा की कदंबाच्यो बसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो ज्यो बेळगांव आमी त्या सायडीच्यान वचपी आसा आउट ऑफ स्टेट त्या बशीचे स्टॉप थोडे रेग्युलरायज करपाची गरज आसा नाल्यार आमचे जे लोक येता मोलेच्यान कुळेच्यान त्या सायडीच्यान पणजे कामां येवपी जे लोक आसा न्ही त्या लोकांक वयता आसतना थंय स्टॉप नासल्या कारणान त्यो बशी थंय रावना इंटरस्टेट बशी बी आसा त्यो त्या खातीर तो एक तें इन्स्ट्रक्शन मातशें माननीय मंत्र्यांनी दिवचें कन्सर्न ऑफिसरांक अशी म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक त्याच प्रमाणे एक विशय हांव उलयतलो ऑन इंडस्ट्रीज धारबांदोड्या हांगा सादारण म्हाका याद जाता की 2011 ते 12 एक 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड IDC कडेन हँडओवर केल्ली ती जर समज तर ती कन्वर्ट करून जर समज अलॉट केली जाल्यार म्हाका दिसता ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जाली जायत न्ही ल्हान सुद्दां जाल्यार थंयचे जे पळय यूथ आसा बेकार जे भुरगे आसा त्या भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो मंत्र्या कडेन म्हजी विनंती आसा की हेजेर लक्ष घालून हो इश्यू जर जाता जाता तितले बेगीन मातसो सॉल्व करचो तिसरो विशय जो पळय आसा तो हांव पंचायतीचेर उलयतलो पंचायतीचेर थोडेशे एक पयर एक 7 पंचायतीक गेलो हांव सावड्डे मतदारसंघांतल्या 7 पंचायतीक जे स्टाफ आसा पंचायतीचे त्या लोकांनी आमकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आनी त्या रिप्रेझेंटेशन थ्रू तेंची युनियन येयल्लें आसा तर तें रिप्रेझेंटेशन कितें म्हणटा की माननीय मंत्र्याकूय पावलें आसतलें कित्याक त्या लोकांनी त्या माननीय मंत्र्या कडेन दिल्लें आसतलें की 7th पे कमिशन आसा तें तांकां लागू करचें म्हणून म्हाका दिसता हो सामको एक विशय असो आसा की हे पंचायत एम्प्लॉई जे पळय आसा न्ही सद्याक परिस्थिती जाल्ल्या की ते परकी जाल्ल्या भशेन आसा ताका तेंचेर लक्ष घालचें माननीय मंत्र्यांनी आनी तेंचे जर कितें डिमांड्स जे पळय आसा न्ही तेंचेर पॉझिटिव्हली विचार करचो एक आनी ह्याच डिमांडाचेर हांव एक विशय उलयतलो आनी म्हाजें भाशण हांव सोंपयतलो तेजे पयलीं एकच सांगता की मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी पंचायतींनी आसा मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी ह्या लोकां कडेन थोड्या पंचायतींनी पयशे ना आनी त्या खातीर कितें जाता तांकां जें पळय अनुदान दिता न्ही तें सामकें कमी आसा तर ते योग्य रितीन जर समज आमी अनुदान दिलें जाल्यार त्या लोकांक पेमेंट बी दिवपाक तांकां टायमली मेळटलो स्पिकर सर हो विशय हांगा पंचायतीक जो पळय त्रास जाता तो म्हाका याद जाता की 1999 सरकारान ऑक्ट्रॉय जो मेळटालो फ्युअलाचेर तो सेल टॅक्स कन्वर्ट करून स्टेट गव्हर्मेंटान तो आपल्या कडेन दवरलो तेजे पयलीं तो पंचायतीक वयतालो म्हाका दिसता सर्टन कितें कंट्रिब्युशन जें पळय आसा तें पंचायतीक मेळटालें तेवूय बंद जाल्ले कारणान कितें जाल्लें आसा की तेंचे फायनान्शियल जी परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट आसा 7 पंचायती ज्यो सावड्डे मतदारसंघ आसा त्या 7 पंचायती भितरल्यो 6 पंचायती सामक्यो हलाखीचे परिस्थितीन ते काडटा खंयचेंच काम करपा सुद्दां तेंचे कडेन म्हणटा पयशे आसना तर माननीय मंत्र्या कडेन एक विनंती आसा की संपूर्ण गोंयभर पंचायतीचो आढावो घेवन ह्या लोकांचो जो विशय आसा तो सॉल्व करचो थँक्यू स्पीकर सर श्री केदार नायक Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions listed in today's order. Demand number 13, transport. Speaker sir, our government gives priority to education and I feel government should also give priority
with the transport to the students to go to school and back home. Speaker, sir, there is shortage of Kadamba buses for school and high secondaries. Passes are not availed to the students as there is shortage of buses. If the parents are having 2 or more kids, then one kid gets the pass. But what happens is the parent has to go to the school to drop the other child. So this doesn't help. Speaker, sir, गरज असा की कदंबा बसेस आणि जर ना कदंबा बसेस जायना जाल्यार माझी बस स्कीम तेज्या अंडर बसीस ज्यो आसा ह्यो एक प्रायोरिटी दिवन भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट स्कुलाक वचपाक लागून प्रायोरिटी दिवन करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, कितलेशे पेरंट्स आमचे कडेन हे दिसांनी येवन गेल्या. फक्त रिक्वेस्ट करपाक की भुरग्यांक आपल्या स्कुलान वचपाक पासीस ना जावं बस अवेलेबल ना म्हणून. स्पिकर सर, आनी दोनूय जेन्ना आवय पेरंट्स जी आसता ती वर्किंग आसता, जी कामाक वता, जाल्यार हो ट्रान्सपोर्ट भुरग्यांक व्हरून पावपाक भरपूर त्रास जाता. I request the Honorable Minister to kindly look into this matter and solve this issue. Speaker, sir, Girim Cross bus stand, being on the service road, the buses take the highway overbridge. Speaker, sir, कितें असले पोन्नो highway जेन्ना आशिल्लो आनी जो गिरी क्रॉस वो बस स्टँड त्या ओल्ड हायवेचेर आशिल्लो आनी जेन्ना आतां नवो हायवे जाला आनी ओवरब्रिज जो आसा सगळ्यो बसीस आसा त्यो वयरच्यान वता आनी बस स्टॉप जो आसा थंय लोक येवन उबे रावताले थंय ते बसीन चडपाक मेळना. आनी जर गिरी विलेजींतल्यान जर तूं हांगा वतलो म्हापशां आनी सिमिलर इशू आसा सांगोळडा विलेजीन थंय स्पिकर सर बस भितर कदंबा जावं प्रायवेट बस ही कसलीच सर्वीस थंय ना. सो स्पिकर सर, लोकांक भरपूर त्रास जाता स्कुलांक भुरग्यांक स्कुलान वचपाक, सिनियर सिटीजनांक खंय डॉक्टरा कडेन वचपाक जावं लोकल जे आसा बाजार करपाक कामाक वचपाक सगळ्यांक त्रास जाता आनी ताका आपले ओन व्हेहिकल प्रायवेट व्हेहिकल घेवन कितें तरी आपले अरेंजमेंट करचें पडटा. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक ते दिसा रिक्वेस्ट केल्या, नोटी दिला की डायरेक्टराक सांगून ही बेगींतल्या बेगीन बस सकयल हाडची म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन वो इशू जो आसा विच इज लॉंग पेंडींग आनी लोकांचो जो त्रास आसा हो बेगींतल्या बेगीन सुटावो करचो. स्पिकर सर, ड्युरींग monsoon, most of the traffic signals stop functioning. This causes inconvenience to major junctions, especially Kukero junction in my constituency. स्पिकर सर, जेन्ना चड पावस पडटा आनी ताका लागून म्हाका दिसता ट्रॅफिक सिग्नल्स बंद पडटा आनी थंय फिजिकली कोण तरी ट्रॅफिक पुलीस येवन ते ट्रॅफिक मॅनेज करचें पडटा आनी अशें जातकूच ह्या हांगा भरपूर ट्रॅफिक वाडटा. पयलींच ते बॉटलनेक आनी तितून आनीक ते ट्रॅफिक वाडटा आनी ती एंटायर स्ट्रेच जो आसा हो सामको जॅम जाता आनी लोकांक त्रास जाता. हेजेरूय कितें तरी तोडगो काडचो. स्पिकर सर, देर इज अ नीड टू सीज एबंडन व्हेहिकल्स पार्क्ड अलॉंग द रोड सायड फॉर मंथ्स. खूब कडेन रस्त्याच्या सायडीन स्पिकर सर म्हयने वर्सां गाडयो थोड्यो पार्क केल्ल्यो आसता आनी एबंडन आसता, ते ओनर कांय पळयना आनी तांकां पडलेली आसना. स्पिकर सर, दीस व्हेहिकल शूड बी टोड एंड टेकन टू द पुलीस कस्टडी आनी तांकां कितें तरी फायन, ते ओनर कोण तो तेजो नंबर काडून तांकां आफोवन कितें तरी एक स्ट्रिक्चर्स जावं फायन तांकां दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, पेंजीम एंड म्हापसा सिटी फेस मेजर पार्किंग इश्यूज. There is a need to identify parking zone and also create special infrastructure for parking, like multi-storied parking. स्पिकर सर, पणजे म्हापशा दोनी कडेन जर वचत जाल्यार पार्किंगेचो एक मेजर इशू आसा आनी जर मल्टी स्टोरेड पार्किंग जावं कितें एक जागो आयडेंटिफाय केलो, लोक स्पिकर सर पार्किंगेचे पयशे फीज दिवपाक रेडी आसा पूण खंयच जागो आसना पार्किंग करपाक. सो हेजेरूय म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालचें आनी दोनूय सिटी आसा पणजे आनी म्हापसा ज्यो दोनूय कंजेशन भरपूर जाता हितून एक पार्किंग इशू जो आसा हेजो सुटावो काडचो. स्पिकर सर, स्पीड ब्रेकर्स near schools, market areas, religious places, hospitals, accident-prone zones, etc. स्पिकर सर, खुबशा जाग्यांचेर पंचायती ज्यो आसा आनी रेजोल्युशन घेवन फुडें धाडलेली आसा आनी हे प्रोसिजर मातसो लेंथी आसल्या कारणान खूब टायम जालो हे पेंडींग आसा. जर हे स्पीड अप केले जाल्यार म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो जातलो. रोड एक्सिडेंट चडशे जाता, हेजेर नियंत्रण येतलें आनी आमकां रोड एक्सिडेंट कमी पळोवंक मेळटले. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालून जे स्पीड ब्रेकराचे जे फायली खंय पेंडींग आसा जाल्यार तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें. स्पिकर सर, कमिंग टू द इम्पॉर्टंट इशू ऑफ टॅक्सी which should be resolved.
Speaker sir, number one is renewal fees for taxi meter, which is a bit high. Taxi owners cannot afford this fees as it has to be paid annually. Speaker sir, जे renewal fees टॅक्सीक लागता ते टॅक्सीकार कडेन अफोर्ड जायना. स्पीकर सर, माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन जवळ जवळ 800 टॅक्सी ओनर्स रावता आणि त्यांची ज्यो फॅमिली आसा त्यो हेजेर डिपेंड आसा टॅक्सी बिजनसाचेर. जर हे रिन्युअल फीज जी आसा ही जर रिवायज करून जाय, हेजेर कितें तरी विचार करून ही जर कमी करूंक जातली आनी करपाक जाय जाल्यार हेजो आमच्या टॅक्सीकार भावांक भरपूर फायदो जातलो. स्पीकर सर, हे टॅक्सीकार आमचे भाव आसा हे जनरेशन टू जनरेशन हे नीज गोंयकार आणि जनरेशन टू जनरेशन त्यांच्या घरान गाडयो चलयता. तेजो बापूय चलयतालो, आतां भुरगो चलयता. पूण स्पीकर सर, आतां इशू जाल्ल्याच्यान म्हणजे ट्रेडिशनल टॅक्सी बिझनस जे आसा ते स्पीकर सर क्यू सिस्टम आमी हॉटेलांनी म्हणटात, ते क्यू सिस्टमान हॉटेलान आपली टॅक्सी चलयताले. पूण जेन्ना गोवा मायल्स ते हॉटेलांतले म्हाका दिसता जेन्ना भाडे जे म्हणटात ते ट्युरिस्टांक उखलपाक लागले, व्हरपाक लागले, तेन्ना हो इशू आयलो. स्पीकर सर, आमचे टॅक्सीकार भाव आसा म्हाका दिसता तांकां तो कॅब एग्रिगेटर आसा तेंचो कांय इशू ना, तांकां एप बेस्ड टॅक्सी आसा तेंचो इशू ना. पूण फक्त ते हॉटेलान येवन जेन्ना तेंचो बिझनस जो आसा त्यो ट्रेडिशनल तेजेर डिपेंड जाताले आनी तेजेर ते आपल्या फॅमिलीचें पोट भरता. म्हाका दिसता बसून हेजो सुटावो करपाची गरज आसा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टर तशेंच ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की सगळे कोस्टल MLAs जे आसा तांकां घेवन आमी टॅक्सीकार आमचे भाव आसा तांकां ऑन बोर्ड घेवन तेंच्या वांगडा डिस्कस करून म्हाका दिसता ह्या हो जो इशू लॉंग पेंडींग इशू म्हटल्यार जाता हो आसा, हो सुटावो करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, म्हाका खात्री आसा आनी गॅरंटी आसा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर, सिनियर मिनिस्टर जेंकां नॉलेज आसा, जेंकां एक्सपिरियन्स आसा आनी हो एक इशू जो कॅब एग्रिगेटर आनी आमच्या टॅक्सी भावांचो चालू आसा हेजो आमी 100% सुटावे काडटले आनी जाता तितल्या बेगीन आमी हो इशू जो आसा हो आमी काबार करतले. हांव आनीक सांगूंक सोदतां की हांव जे आयज गजाल एक घडल्या की कोणेन तरी ऑनरेबल मिनिस्टराक एक लायफ थ्रेटनींग एक हें दिल्या, धमकी दिल्या म्हणपाक जाता, हें हांव कंडेम करता. अशें केन्ना जावचें न्ही. हांव आमच्या टॅक्सीकार भावांकूय रिक्वेस्ट करता की हो जो इन्सिडंट आसा हो इन्सिडंट आनी एकदां रिपीट जावंक फावना आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता की जो इशू आमचो पेंडींग आसा इतलो तेंप हो बेगींतल्या बेगीन आमी सुटावो करुया, जे करून गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकार आमचे भाव आसा एक विन विन सिच्युएशन जावनी आनी बऱ्या भशेन हेजो सुटावो जावनी. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स. Speaker sir, last assembly session, the issue of Berger Becker factory was discussed. A massive fire broke out last year in the factory at Pilen Industrial Estate in the year 2023. Speaker sir, we were given assurance in the House that the inquiry will be conducted and the cause of fire will be disclosed. Speaker sir, आयसो दीस पर्यंत तेजेर कांय जालेलें ना. आनी स्पीकर सर, आमची पंचायत पिलेन पंचायत आनी उरलेली नेबरिंग पंचायत तशेंच आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा की बर्जर बेकर जी फॅक्टरी आसा हिका परते थंय ऑपरेशन स्टार्ट करूंक दिवचें न्ही, कित्याक ही मातशी घातक आसा. तेका लागून आमी लोकांची लायफ रिस्क करून ह्या फॅक्टरीक थंय चालू करूंक दिवप हें सारकें न्ही. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर नॉट टू अलाव द फॅक्टरी टू रिस्टार्ट. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट शूड कम अप विथ सम पॉलिसी वे सर्टन पर्संटेज of jobs should be reserved for the local youths in industrial estate. आमच्या हितून पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट येता आनी म्हाका दिसता एक थोडे रिजर्वेशन जावपाक जाय जे जॉब आसा हे लोकल भुरग्यांक मेळपाक लागून. नाजाल्यार स्पीकर सर हेजो फायदो आमच्या हितून जायनासतना खंय भायर जाता. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी एक नवी पॉलिसी हाडची म्हणून. स्पीकर सर, आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर फॉर ब्रिंगींग इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. It is surely a big success as more and more new industries and investment is coming to Goa, which will definitely boost our state economy. हांव खरेंच मनांतल्यान ऑनरेबल मिनिस्टराचें हेका लागून कॉंग्रेच्युलेट करता. डिमांड नंबर 31, पंचायत. स्पीकर सर, more than 50% पंचायत staff are designated as BLOs, including VP secretaries. स्पीकर सर, कितें जाता 50% स्टाफ वता आनी तसो सेक्रेटरी फ्रायडे आनी सॅटर्डे 2 दीस ते इलेक्शन ड्युटीचेर BLOंक वचचें पडटा आनी हेका लागून म्हाका दिसता पंचायतीची जी कामां आसता
आणि स्पीकर सर सगळे लोक कामां वचल्या कारणान सॅटर्डे एक असो दीस आसा लोक पंचायतीन येता आपलो हावस टॅक्स भरपाक लागून जावं उरलेली कितें कामां पंचायतीन आसा ती करपाक लागून म्हणून त्याच टायमार जर स्टाफ आनी सेक्रेटरी ना जाल्यार ह्या सगळ्या पंचायतीन आनी म्हाका दिसता 40 कन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार एका मान्यता दितले की हो स्टाफ जो आसा हेजेर रेस्ट्रिक्शन हाडपाची गरज आसा फक्त 50% लेस दॅन 50% स्टाफ शूड बी डिप्लॉयड फॉर दीस BLO ड्युटीज तेज्या वयर हे BLO ड्युटीजाक आमी घालूंक दिवपाक ना हेका लागून कितें तरी एक नवी पॉलिसी नवे स्ट्रिक्चर्स कितें तरी पंचायत मिनिस्टरान हाडचे ड्यू टू this most of the panchayat staff are absent in the panchayats on Fridays and Saturdays so एका एक लिमिट हाडची स्पीकर सर panchayat staffs are not eligible for the 7th pay commission म्हाका दिसता पंचायत स्टाफ are working at par with government staff जी कामां गव्हर्मेंट स्टाफ करता तितलीच कामां तेज्याकून बरी कामां एक मिनीट घेता सर तेज्याकून आनीक बरी कामां पंचायत स्टाफ करता पूण 7th पे कमिशन अजून तांकां मेळना आनी म्हाका दिसता तेंचेर हो तांकां मेळपाचो आनी तेंचो हक आसा आमी दिवपाचे हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन 7th पे कमिशन एका हे लागू करचें म्हणून स्पीकर सर everyone appreciated the decision to give increment to sarpanch panchayat members जिल्हा पंचायत members आणि हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की खूब गरज आशिल्ली ह्या पंचायत मेंबर्सांक तेंचे ऑनरेरियम ते मेळटा ते वाडोवपाची हें वाडयला एक बरो स्टेप ऑनरेबल मिनिस्टरान घेतला तेका लागून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सिमिलरली आय रिस्पेक्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू गिव increment to VP secretaries as well. Speaker, sir, with this, I thank Honorable Panchayat Minister for his continuous support. Thank you. Yes, Sri Shankar Vamankar. Speaker, sir, I rise to support the demand listed for today, demand number 13, 19, 31, and oppose the cut motion. Speaker, sir, speaking on demand number 13, transport. Speaker, sir, आयज सगळ्यांनी हांगा टॅक्सीच्या विशयाचे बाबतीन उलयलेले आसा हांवूय जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो विशय आसा तो टॅक्सीचो विशय आसा आनी जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा म्हणटा तो आमचे दाबोले एअरपोर्ट जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा ह्या टॅक्सीच्या विशयाचेर मातसो हांव उलोवपाक सोदतां स्पीकर सर आयज खुबसो प्रॉब्लम आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले फेस करता ही येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ही आतांची न्हू स्पीकर सर पयलींसून जेन्नाच्यान एअरपोर्ट थंय आसा तेन्नाच्यान हे आमचे टॅक्सीकार भाव येल्लो ब्लॅक वाल्यांनी सदांच सपोर्ट करून थंयसर आमकां सदांच थंयसर लोकांक ट्युरिस्टांक लागून गायड करून घेतलेले आसा आनी हे सगळे जाग्यार घालपाकूय आमचो जो मिनिस्टर आसा सर मोविन गुदिनो सर हेंच्यांनी सगळे जाग्यार घातले तेन्ना सुद्दां आनी हांकां सगळ्यांक अंडर वन रूफ हाडपीय आमचो तेन्नाचो मिनिस्टर सर मोविन गुदिनोन हे सगळे जाग्यार घातलेले आसा बट आयज खंय तरी अशें टॅक्सीवाल्यांक मातशें तांकां दिसपाक लागलेलें आसा की तेची एप बेस्ड टॅक्सी येयलेली आसा गोवा मायल्स आनी जेजो तो कावंटर येयल्या कारणान तांकां खंय तरी खुबशे त्रास जावपाक लागलेले आसा हांगा आमी खंयसरूच गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट ना आनी तेवूय टॅक्सीवालेवूय जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तेवूय सांगता की आमी खंयसरूच तेंच्या अगेन्स्ट ना तांकां तेंचो बिझनस करूं जे गोवोरमेंटान तांकां एप सिस्टम दिल्लेलें आसा तेजेर तांकां बिझनस करूं न्ही म्हणून हांव मुद्दाम आमच्या मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदतां की जी गोवा मायल्स आसा ती एक प्रायवेट कंपनी काय हो गोवोरमेंटाचो कंपनी कित्याक आमकां जे पर्यंत इन्फॉर्मेशन आसा ती एक प्रायवेट कंपनी गोवोरमेंटान ट्युरिजमान तेजे कडेन फक्त एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी जेजो तो बिझनस करता तेजो 5% तो आमचो ट्युरिजम कॉर्पोरेशनाक दिता आनी तेच प्रमाणे जे थंयसर जे गोवा मायल्सान जो कावंटर घातलेलो आसा आनी जी एप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार कितें आसा आमी जेन्ना पळयता जी एपाचेर तेंचें बुकींग घेवपाचें आयज थंयसर कितें जाल्लेलें आसा स्पीकर सर कितें मुद्दाम हांव आमच्या मंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक दिता कित्याक थंयसर तेंच्यांनी जो पयलीं तेंचेर 2 स्टाफ आसलेलो जो गोवा मायल्सान तेजे उपरांत तेंच्यांनी 4 केलो आयज तेंच्यांनी 9 स्टाफ थंय घातलेलो आसा आयज 9 मनीस ते थंयसर काम करताय गोवा मायल्साचे कित्याक लागून जे पॅसेंजर तेंचे कडेन येता हे एपाचेर तेंच्यांनी बुकींग करपाचें आसता बट ते पॅसेंजराक फेलिसिट करता पॅसेंजराक ते ओडून व्हरता आनी आपल्या कावंटराचेर व्हरोन
तांकां थंयसर बिझनस करपाक लायता. हे मुद्दम हांव मंत्र्याक दाखोवपाक सोदता. हे पळय हो कावंटर तेंचो गोवा मायल्साचो आनी हे तेंचे लोक जे नो स्टाफ घेतलेले आसा आनी हे स्टाफ तेंचे सगळे पॅसेंजराक घेता आनी थंय कावंटराचेर व्हरता आनी तांकां फेलिसिट करता आनी तेंची टॅक्सी बुकींग घेवपाक लायता. आयज थंयसर स्पिकर सर मुद्दम हांव हे दाखोवपाक कित्याक सोदता कित्याक तेंचे एपा प्रमाणे तेंच्यांनी थंयसर एपाचेर हे करपाचें तेंच्यांनी ते बूक करपाचें. त्याच प्रमाणे कितें जाल्लें आसा स्पिकर सर गोवा मायल्सान हॅव डिस्प्लेड द्या पॉयंट टू पॉयंट फेअर रेट ए चीप टॅक्सी सर्वीस वीच तेज्या लागून प्रॉब्लम थंय गेलेलो जो रेट तेंच्यांनी थंय डिस्प्ले केलेलो. आतां जेन्ना आमी एप एक टॅक्सी म्हणटा एप बेस्ड टॅक्सी जाल्यार एप बेस्ड टॅक्सी ही आमी मोबायलाचेर बूक करता आनी तेजेर आमकां सगळो तेजो प्रायस येता ड्रायव्हराचो नंबर येता रेट येता सगळें येता. जाल्यार थंयसर जो रेट डिस्प्ले केलेलो आसा हेज्या लागून हे आमचे येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तांकां खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा. आयज स्पिकर सर हांव मुद्दाम परत एकदां दाखोवपाक सोदता हो तेंचो कावंटर आसा गोवा मायल्सा तेजेर मेन्शन केलेलें आसा गव्हर्मेंट टॅक्सी एप हो गोवा मायल्सान मेन्शन केलेलो आसा आनी हांगा आसा तो आमचो प्रीपेड एअरपोर्ट टॅक्सी कावंटर येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचे. सो हे दोग जाण जेन्ना तो गोवा मायल्स डायरेक्टली गव्हर्मेंट एप टॅक्सी एप आनी चीप टॅक्सी म्हणून घालता आनी हो रेट मेन्शन करता. आयज जेन्ना एक एपाचेर तूं टॅक्सी बूक करता आमी आतां दुसऱ्या स्टेटीन वयता आमी टॅक्सी घेता ओला घेता उबर घेता थंयसर केन्ना डिस्प्ले केलेलो आसना चार्ट लिस्ट थंयसर आमी जेन्ना बुकींग करता थंयसर आमकां रेट येता बाबा इतलो तुका चार्ज पडटलो म्हणून. तेंचो फक्त आमचो येल्लो ब्लॅकांचो इतलो डिमांड आसा की हो जो चार्ट मारला तेजे लागून कितें जालां सगळे जितले पॅसेंजर थंय येता ते सगळे जाण ते गोवा मायल्सा कडेन वयता आनी आमचो गव्हर्मेंटाचो जो गव्हर्मेंटान एप्रूव केलो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एप्रूव केलेलो जो प्रिपेड कावंटर येल्लो ब्लॅकाक दिला आनी तांकां रेट दिला हो रेट तेंच्यांनी दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान दिलेलो आनी ते रेटाचेर तेंच्यांनी हे सायन केल्लेली आसा आमचे मेन्शन केलेले आसा. हो रेट जो डिस्प्ले केला तो राजन सातर्डेकर जो मेंबर सेक्रेटरी आसा स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी तेणेन हो नोटिफायड केलेलो आसा रेट जो येल्लो ब्लॅकाचो आसा. आतां हो एक रेट येल्लो ब्लॅकाचो आसा आनी दुसरो रेट आसा तो आमचो गोवा मायल्साचो. गोवा मायल्साचो कसो मेन्शन केला हेंच्यांनी चिपस्ट टॅक्सी सर्वीस. सो एक 100, 150, 200 रुपयाचो डिफरन्स येता. सो जेन्ना एप सिस्टम आसताले एप सिस्टमाचेर म्हाका दिसना कितें हो रेट डिस्प्ले करपाची गरज आसा. म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट सर सगळे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीच्या वाटेनसून इतलेच रिक्वेस्ट करुया की तेंचो जो डिस्प्ले केला रेट डिस्प्ले केला तो फक्त ते काडचो म्हणून ते डिमांड करता. हांव तेंच्या वाटेन तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन हावजान मागता कितें तेंचो जेन्ना ही एप टॅक्सी आसा जाल्यार हेंकां म्हाका दिसना हो रेट मारपाची गरज आसा. तांकां तेंचो बिझनस येतलो हेज्या बाबतीन कितें जाल्लो आसा तसो रेट मारलो म्हणल्यार आमचे जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीचो बिझनस काबार जाल्लो आसा. आयज ते 350 टॅक्सीवाले आसा भितरले 200 टॅक्सी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा सराच्या मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा वास्कोच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आख्ख्या तालुकाचे आसा आनी आमचो मिनिस्टर आमच्या तालुकाचो आसा जो आमचो पालक मंत्रीय आसा. सो आमकां सर आमकां सपोर्ट करतलो आमकां गायड करतलो हेंकां खंय तरी न्याय दितलो हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. बट फक्त हो नजरेन हाडपाक हांव सोदतालो कित्याक आसूं गोवा मायल्स ही जायत आमकां आमी गोवा मायल्साचे कोणूच विरोध ना इवन आमी ना इवन हे टॅक्सीवाले सुद्दां ना आमचे येल्लो ब्लॅकवाले सुद्दां ओपोज करना. बट ते म्हणटा कितें जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान आमचो रेट नोटिफाय केला आमकां रेट समज 1000 रुपया दिला आनी गोवा मायल्साक 900 रुपया दिला जाल्यार कस्टमर आमचे कडेन कित्याक येतलो. हो ताका 900 दिला बरोबर आसा बट तो मोबायलाचेर एपाचेर आसूं न्ही न्हू हांगा रेट कित्याक मारता. दोगांचो कावंटर लागीं आसा दोगांचे रेट ट्युरिस्ट भायर येता तेन्ना दोगांचे रेट पळयता. सो हे जावचें न्हू म्हणून तेंचो डिमांड आसा स्पिकर सर. आनी त्याच प्रमाणे जी नोटिफिकेशन काडलेली जी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडलेली आसा ऑन 6/3/2019 ही जेन्ना ऑर्डर काडलेली आसलेली स्पिकर सर तेजेर मेन्शन केला गव्हर्मेंटान टॅक्सी एप सिस्टम मिन्स अ मोबायल एंड वेब बेस्ड एप्लिकेशन फॉर हेलिंग ऑफ टॅक्सीज हे मेन्शन केलेलें आसा. जेन्ना हे मेन्शन केलें आसा तेजेर म्हणलें एप अंडर दीस स्कीम डिस्प्ले ऑल रेलिवंट डिटेल्स ऑफ टॅक्सी ड्रायव्हर टॅक्सी एंड फेअर टू द पॅसेंजर हे ऑटोमॅटीक तेजेर येता न्हू स्पिकर सर. सो तेज्या लागून हांवें आमच्या मंत्र्या कडेन फॉर ट्रान्सपोर्ट मागता स्पिकर सर कितें एक खरोच इश्यू आसा लोकांक दिसता लास्ट टायम कितें जालें जेन्ना मुखेलमंत्री आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलो आमीय तांकां रिक्वेस्ट केलो तेंचो तो रेट चार्ट आसलो तो आमी काडलो बट तो परत तेंच्यांनी घातल्या कारणान ते सगळे जाण परत मातशे खंय तरी रागार जाल्लेले आसा कित्याक ते डेली उठून म्हाका म्हाजे कित्याक मॅक्सिमम टॅक्सीवाले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा. सो हांव ह्या हावजाक रिक्वेस्ट करता स्पेशली आमच्या मंत्र्याक प्लीज सर म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट
ऑन बिहाफ ऑफ ऑल येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कितें हो मातसो रेट जो डिस्प्ले केलेलो आसा तो आमी काडचो कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्या स्टेटीन आमी एअरपोर्टाचेर वयता दुसऱ्या स्टेटीन जेन्ना हांव आतां दिल्ली वचो बेंगलोर वचो बॉम्बे वचो खंयसरूय चला स्पिकर सर खंयसरूच तुका सगळे कडेन अशे प्रिपेड टॅक्सी हे आसतले ओला आसतले मेरू आसतले सगळे कावंटर आसा प्रिपेड टॅक्सीचे बट खंयसरूच रेट डिस्प्ले केलेलो ना खंयच्याच एअरपोर्टाचेर रेट डिस्प्ले केलेलो ना आमी पळयता ओला मेरू आमी सगळे घेता जाय ते आमकां घेता बट खंयसरूच रेट डिस्प्ले केलो ना फक्त गोवा एअरपोर्टाचेर हे गोवा मायल्साचो रेट डिस्प्ले जाल्लो आसा तेज्या लागून आमकां दिसता कितें ही गरज आसा कितें हो रेट काडचो म्हणून जो रेट चार्ट मारलेलो आसा तितलोच तो काडचो म्हणून त्याच प्रमाणे जी टॅक्सी गोवा मायल्साची आसा पळय तांकां तेंच्यांनी कावंटर दिल्लो आसा स्पिकर सर एक्चुअली the taxi under Goa miles have tourist taxi permit, which means as per the permit condition, they should be kept at their office or at their house. Also, there's a कायदो आसा स्पीकर सर सो आयज खंय तरी तांकां कावंटर दिल्लो आसा सो हांव इतलेंच म्हाका कावंटर दिला बरोबर आसा नो प्रॉब्लम तांकां कावंटर दिवं बट हो कावंटर पयलीं कसो आसलेलो स्पीकर सर हो गेट नंबर 4 आसलेलो आतां हाडून तो सारको जे आमचे येल्लो बॅग टॅक्सी आसा थंयसरूच लायलेलो आसा सो फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करता बरें तो शिफ्ट करपाक जायना सुद्दां जाल्यार नो प्रॉब्लम बट तो गेट नंबर 4 जो पयलीं आसलो थंय येलो जाल्यार चडान चड बरो पडटलो हेजे भितर वाद आसपाना कोणाचे भितर कांय प्रॉब्लम आसपाना सो हे जातालें हेवूय आमकां करपाक मेळटा स्पिकर सर त्याच प्रमाणे स्पिकर सर जी आमची टॅक्सी पात्रांव स्कीम आसा एक बऱ्या भशेन स्कीम जी इंटेन्शन जे आमच्या मिनिस्टराचें आसलेलें लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवचें आयज कितलेशे लोकांनी जेंच्यांनी हेजो बेनिफीट घेतलेलो आसा आयज म्हयन्याक कांय ना म्हणल्यार सगळे लोन क्लियर करून आयज ते 60,000 80,000 रुपया जोडटा खरीच बरी गजाल जी आमच्या मंत्र्यान आनी सीएमान हाडलेली आसा बट त्याच प्रमाणे आतां परत येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक भंय जाल्लो आसा जे आतां परत टॅक्सी पात्रांवाच्या नांवान आतां व्हडल्यो गाडी हाडपाक सोदता आर्टिका सो हांव फक्त इतलोच रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कित्याक जी टॅक्सी पात्रांची जी स्कीम चलताली पयलीं चलताली तीच दवरची जर व्हडली गाडी हाडली आर्टिकाची असली गाडी हाडल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी परत हो आमच्या येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक प्रॉब्लम जातलो सो हांव मागता आमच्या मंत्र्याक हेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून स्पिकर सर त्याच प्रमाणे थंयसर आनी एक कावंटर आसा स्पिकर मातसो आमचो ताज कावंटर हो ताज कावंटर आसा थंयसरूय कितलोसो प्रॉब्लम आसा स्पिकर सर आमकां जे लोकल टॅक्सीवाले आसा पळय तांकां तेणेन पयलीं घेतलेले तेंच्या वांगडा तेंच्यांनी एग्रीमेंट सायन केलेले तेंचे कडसून 1 लाख रुपया घेतलेलो बट आयज खंय तरी तो ताज कावंटर आसा ताणें आपली स्वताची गाडी हाडलेली आसा आमच्या लोकल्सांच्या वांगडा तो एग्रीमेंट सगळ्यांचो मारलेलो तो कॅन्सल केला आनी अजून पर्यंत तो एग्रीमेंट करूं ना आनी आपली स्वताची गाडयो कमीच ती 40-50 गाडयो मिनिस्टर सराक सांगपाक सोदता अरावंड 35 to 40 गाडयो ताणें स्वताची हाडलेली आसा असो जर तो स्वताची गाडी हाडटलो जाल्यार आमकां थंयसर लोकला वांगडा जो एग्रीमेंट ताणें पयलीं मारलेलो तांकां सगळ्यांक तो रस्त्यार उडयतलो आनी जेंच्या कडसून ताणें 1 लाख रुपया घेतलेले आसा सो ह्या ताज कावंटराचे जे गाडयो तो चलयता ते आमचे थंय तरी लोकलांचीच आसूं तेंच्या वांगडा एग्रीमेंट मारून टर्म्स एंड कंडिशन जे चलताले ते टर्म्स एंड कंडिशना प्रमाणे ताणें चलोवंक शकता स्पिकर सर जी आमची येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा ह्यो प्रिपेड टॅक्सी आसा आयज प्रिपेड टॅक्सी आसतना ते पेमेंट खंय करता कावंटराचेर करता मिटराचेर तर करना तरी पासून तांकां कंपल्सरी मिटर इन्स्टॉल करपाक लायला बरें आसा मिटर इन्स्टॉल केलो तेंच्यांनी बट आतां जे रिन्युअल फी आसा जे तांकां 4,000-5,000 भरचे पडटा ते तरी हांकां जेन्ना मिटरूच लागना जेन्ना हे प्रिपेड टॅक्सी आसा जाल्यार हांकां तो एमावंट भरपाक कित्याक गरज आसा सो खंय तरी हो एमावंट आसा तो तेंच्या लागून कमी करचो आनी तो एक 500 ते 1,000 रुपयाचेर हाडचो अशें म्हाजे कडेन म्हाजी मागणी आसा स्पिकर सर आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता येल्लो ब्लॅक जे टॅक्सी ऑपरेटर्स जे एअरपोर्टाचेर चलता हे 350 they contribute a lot of money to the government, especially in terms of GST, royalty, rent for counter and toll, which is the revenue to the government. I saw amount जो आसा जो since 2022 जो तुमकां फिगर दिता स्पीकर सर जो रॉयल्टी ते भरता येल्लो ब्लॅक टॅक्सी वाले 2,26,954 2 करोड 2.5 कोटी फक्त रॉयल्टी भरता येल्लो ब्लॅक टॅक्सी वाले त्याच प्रमाणे जीएसटी जे भरता हे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले एअरपोर्टाचेर ते 37,73,426 त्याच प्रमाणे काउंटर रेंट जे भरता ते 15 लाख भरता आणि जे टोल भरता ते 50 रुपया पर ट्रिप दॅट मीन इट कम्स टू 1,25 लाख इयरली एन्युअली सो इतलो जेन्ना हे कंट्रिब्यूट करता येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले टुवर्ड्स गव्हर्मेंट म्हाका दिसना हांकां आनी खंयचो तरी त्रास करपाची गरज आसा सो एकूच रिक्वेस्ट
आमचो आसा त्यांचो सगळ्यांचो डिमांड आसा तो काउंटर एक गेट नंबर 4 कडेन व्हरचो आनी तो चार्ट लिस्ट मारलेलो आसता पळय रेट लिस्ट तो काडचो म्हणून. त्याच प्रमाणे आयज आमी आयकता कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा CM सरान आमच्या मंत्री बाबानूय कित्याक मोपा आमचो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसलो तो केन्नाच बंद जावपा ना. बट आयज कितें जावपाक लागला स्पिकर सर थंयसर फ्लायट्स कमी जावपाक लागलेले आसा. फ्लायट कमी जाल्ल्या कारणान बिझनस डावन पडपाक लागलेलो आसा. आयज आमी कितले म्हटलें दाबोलीम एअरपोर्ट उरो बट थंयसर जर बिझनसूच ना जाल्यार टॅक्सी भाव कितें करतले. सो हेज्या लागून फक्त म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमची फ्लायट्स थंयसर आनी कमी जावची न्हू. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर एकूच सांगतना आमच्या सड्या वयली जी कदंबा बस आसलेली सडा पेंजी मालवण ही बस जी 8:30 वयताली फ्रॉम सडा हॅज बीन स्टॉप. सो हांव मागता आमच्या चेअरमॅना कडेन मातशें लक्ष दवरचें मंत्र्या कडेन ही बस तशीच सडा पेंजी वेंगुर्ला बस जी 6 जावन 10 मिनटान वयताली तिवूय स्टॉप जाल्लेली आसा सड्या वरसून वयताली. आनी आतां गणेश चतुर्थी येता आमचे चडान चड मुर्मुगांवचे लोक जे आसा ते आमचे मालवणचे आमचे वेंगुर्ल्याचे आमचे बाकीच्या स्टेटींचे जे सेटल जाले. सो ही बसी ती चालू आसूंक जाय. सो हांव मागता त्याच प्रमाणे आमकां एक सकाळची बस सडा टू पेंजीम इन द मॉर्निंग 6:30 जाय पडटली कित्याक थंयसर आमच्या लोकांक वयपाक खूब त्रास जाता. त्याच प्रमाणे वास्को टू शिरोडा एक बस जाय. ही फक्त आमच्या आयुर्वेदीक कॉलेजीक लागून भुरगीं जी आसा ती 8 वयता आनी तशीच परत येवपाक 4:30 थंयसून जाय. ही आयुर्वेदीक कॉलेजीक भुरग्यांक खूब त्रास जाता. सो ही एक आमकां बस जाय. त्याच प्रमाणे हांव परत एकदा Speaker sir, I must appreciate the effort of our Honorable Minister for Transport with regards to the development in public transport service through Kadamba Transport Corporation Limited. Introduction of electric bus has given a much needed comfort zone for the people of Goa and also to the environment. Tejat Upran, I would like to appreciate the on demand on 31. Appreciate the Honorable Minister for Panchayat for making the provision in current budget for the government to shortly provide the online service of house tax collection, trade tax collection, water, electric and NOC. Yes. Also appreciate, congratulate Honorable Minister for bringing up the new industrial policy. Thank you, sir. Yes. Shri J. Tarulkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Transport and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 31, transport. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आसा सगळेच जाण टॅक्सीचेरूच उलयतात आनी मेजर आयज इश्यू आख्ख्या गोंयभर चलता तो टॅक्सी. स्पीकर सर आख्ख्या गोंयान कोस्टल बेल्टाक हे टॅक्सीचो बिझनस म्हणटा तो कोस्टल बेल्टाकूच पयलींच्यान चलतालो आनी खंय खंय सिटींनी जे बस स्टँड्स आनी इतर बस स्टँड्स आसले थंय चलताले. पूण आतां टॅक्सी इश्यू इतलो वाडला गोवा मायल्स येवन सगळे वचत थंय बोवाळ बोवाळ चालूच आसा. आनी म्हाज्याच मतदारसंघान 21 स्टँड्स आहात आमचे जे 21 स्टँड्स कितले पारंपारीक कितली वर्सां जाली ते स्टँड्स आहात आनी ते थंयसर आमचे टॅक्सीकार थंयसर पोट आपले भरतात. आनी हे कितें आहा हे सिजनलूच म्हणजे सिजनाकूच तांकां ही भाडी मेळटात आनी तेचेर तेंचे रेवेन्यू जनरेट जाता. आतां स्पीकर सर आतां हांगासर इश्यू कितें जाला गोवा मायल्स आतां सरकारान स्टार्ट केल्यात. नो डावट आख्ख्या गोंया वर्ल्डाक एप बेस्ड सिस्टम चालू आहा आनी एडवान्स आमी फुडें वयता आसतना संवसार फुडें सरता आसतना एप बेस्ड आनी इतर गोश्टी येतलेच. पूण आमी इतले लक्षांत धरपाक जाय की हे टॅक्सीकार भाव आमचे आहात जे आमचे इतल्यो ते डेली डिस्टर्ब करतात उलयतात ते गाडी म्हणून तेच रिक्वेस्ट करतात ते टॅक्सीकार जे स्टँड तेंचे आहात ते आमी आयज प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आनी ते तशेंच दोन पळय आतां एप बेज काय तुमी बंद करचेत ना. एप बेज आमी प्रयत्न करता आमी रिक्वेस्ट करतात की गोवा मायल्स ही बंद करपाची म्हणून टॅक्सीकार भाव सगळे मागतात. पूण हे कितले मेरेन जातले खबर ना. पूण म्हाजो रिक्वेस्ट इतलोच आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक की जे टॅक्सीकार भाव आमचे स्टँड्स आहात ते आयज प्रोटेक्ट करपाक जाय. आतां ते प्रोटेक्ट करतले जाल्यार कशें करतले. आतां एअरपोर्टांतल्यान ड्रॉप करतात जाल्यार ड्रॉप डेफिनेटली ड्रॉप कोण आडोवंक शकना. पूण इतलीच रिक्वेस्ट आहा की थंयच्यान पिकअप करूंक दिवं नाकात. कित्याक तांकां पळय एक एवरी इयर तोच जर जो गेस्ट रिपीट जाता तो प्रत्येक टायमार येताना तोच टॅक्सीकार आपलो चूज जाता. म्हणजे तो तेणी एक फ्रेंडशीप केल्ली आसता एक बाउंडींग तेंच्या भितर आसता आनी तो सदांच भायरसून येताना त्या टॅक्सीकाराकूच फोन मारता आपूण येता रे आपूण 8 दीस आसतलो आपल्या वांगडा राव. ही तेंचे कितलीं वर्सां तेंचो बिझनस असो चलता. आनी आयज जर अचानक न्यू कोण रावपाक येयले फॅमिलीज येयली जाल्यार ते
गोवा मायल्साचेर डायरेक्टली बुकींग करतात. सो हे खंय तरी आमी स्टॉप करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमचे जे स्टँड्स आहात थंयसर पिकअप दिवपाक नाका. आतां ते पिकअप जर दिना जाल्यार कितें करप. हांव एक जस्ट सजेशन सांगता, पडटा जाल्यार पळया तुमी ते कन्सिडर करा. कित्याक जर पिकअप जर आमी दिवंक ना जाल्यार तांकां एटलीस्ट 5 किलोमिटर रेडियसाचेर पिकअप दवरा. म्हणजे इतले हे फक्त कोस्टल बेल्टीक हांव सांगता. जे कोस्टल बेल्टीचे ना 6 किलोमिटर रेडियस म्हटल्यार म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मांद्रे आनी मोरजेच्यान 6 किलोमिटर रेडियस धारगळी पावलो. धारगळच्यान तरी पिकअप ना ते आमचे तरी टॅक्सीकार करचे ना. हांव म्हाज्या टॅक्सीकारांची गॅरंटी हांव 100% घेवं शकता. तेंचे इतके हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरा मिटींग घेतलेली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ते तुज्या टॅक्सीकारांक घेवन बस आनी तेंचे ग्रिव्हन्सीस आयक आनी एक लिस्ट दी, तेंकां कितें सोल्युशन आमी करूं शकतात. त्या प्रमाणे हांवें मिटिंगूय घेतली. हे सजेशन म्हाजे न्हू, हे सजेशन तेंच्यांनी दिल्ले आहात. ते आमकां खंय आमकां अडखळ अशी हाडूंक दिनात आमचे एप बेस. पूण फक्त कोस्टल आमचो स्टँड आहा तो प्रोटेक्ट करा. आतां हांव ते रिक्वेस्ट करता, जर आमी 5 किलोमिटर रेडियसार जर तांकां दिले पिकअप करूं नाका म्हणून, पूण हे टॅक्सीकारांक तुमी रेट कार्ड एक फिक्स करा. म्हणजे अशें जावंक जायना की बाबा हांकां रिलॅक्सेशन दिलें म्हणजे 2000चे भाडें 4000 करूंक जाय. ते हे डिस्कशन आमचें जाल्यार ते रेडी आहात. आमी बसून तेचे कडेन डिस्कशन करून एक रेट कार्ड फिक्स करची पडटली. कोस्टल बेल्टाक एंटायर स्टँड्स आहात तितले हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक, तांकां मातशें आमी इतलें प्रोटेक्शन दिवया आनी तेंचो बिझनस पारंपारीक आहा तो तेंचो चलोवपाक आमी सपोर्ट करपाचो. स्पीकर सर, दुसरें एक इम्पॉर्टंट गोश्ट आहा, गोवा मायल्स जेन्ना पिकअपाक बीन येता तेन्ना सदांच आमचे टॅक्सीकार बाबा फक्त विचारतात तेन्ना तो गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर आसता तो सदांच आर्ग्यू करूंक स्टार्ट करता आनी मोटिवेट करता, इन्स्टिगेट करता तेका झगडी करपाक. आनी त्या कारणान इमिजिएटली पुलिसेक फोन करतात आनी पुलीस येवन आमच्या लोकल टॅक्सीकार आहा तेंचेर FIR रेजिस्टर्ड जाता. हे खंय तरी बंद जावंक जाय. जर हे बंद जातले जाल्यार आमी पिकअप हो इम्पॉर्टंट आहा बंद करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी मिटरचो व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट आयज कितें आहा, 2 गोश्टी आहा मिक्सअप जातात. मोपाचो इशू आहा, मोपा टॅक्सीकार आमचे जे जितले आहात तो इशू आनी ह्यो लोकल कोस्टल बेल्टार दोनूय इशू मिक्स करपाक सुरवात केल्या. हांव नको पॉलिटिकल इंटेन्शन कोणाचे कितें आसात, पूण आमी जेन्ना हँडल करतना मोपा टॅक्सीकार आहात ते मोपा टॅक्सी सेपरेट घेवन बसून तेंचो इशू सॉल्व करूंक जाय आनी एंटायर हे टॅक्सीकार जे आहात जे प्रायवेट भाडी मारतात तेंचो इशू सेपरेटली बसून सॉर्ट आउट करपाची गरज आहा. कित्याक मोपा आयज मोपाचे थोडे टॅक्सीकार म्हाजे कडेन येयलेले, म्हाजे कडेन उलयताले कित्याक आमचे थोडे भाडी मारतात थंय. ते म्हणटात कित्याक गोवा मायल्सान थंय कावंटर घातला. आतां कावंटर घातला जाल्यार तो कित्याक घातला आनी जर कावंटर घातला जाल्यार थंयसर GA011 हेच पयलीं आमकां प्रायोरिटी दिया. GA06, GA07 हे मागीर दवरता. म्हणजे पेडणेकारांक पयलीं प्रायोरिटी दिया. हे तेंचे एक रिक्वेस्ट आसली. हेचेरय मातशी कन्सिडर करपाचें. आनी जे ब्लू कॅब आहा तेंच्यांनी आतां कितें जाला, मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान थंयसरल्या स्थानिकांनी खूब जाणांनी लोन काडून गाडयो घेतलेले आहात आनी ते गाडयो घेतल्यान आतां गाडयो भाडी मेळनात म्हणून इन्स्टॉलमेंटाक तांकां त्रास जातात. सो तेंचो एकूच रिक्वेस्ट आहा की आमकां थंयसरल्या स्थानिकांक थंयसर प्रायोरिटी मेळची आनी जे पेडणेकारांनी गाडी घेतल्या तेंचो इशू आहा तो रिसॉल्व जावचो. स्पीकर सर, दुसरी गोश्ट आहा मिटराची. मिटर स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा, पयलीं स्टार्टींग गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत मिटर 11,200 रुपया आहलो आनी मागीर तांकां तेंचो रिचार्ज करपाक एवरी इयर 4,600 रुपया हो इम्प्लिमेंट केलो. स्पीकर सर, जेन्ना आमी मिटींग तुमचे कडेन घेतले, मिनिस्टरा कडेन मिटींग आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा घेतली तेन्ना आमी डिस्कस करून एक फायनल हे केल्लें की एक खंय तरी ते रिड्यूस करपाचें. आयज मेरेन ते रिड्यूस जावंक ना. ते तेंच्यांनी 1200 रुपया डिमांड केल्लो. आमी खंय तरी तो कन्सिडर करून तो रिड्यूस करपाची गरज आहा. तेचेरूय मातसो तुमी लक्ष दिवचो. स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट रेंट अ कार. आयज टॅक्सीज भाडी मारतात, परत एप बेस गोवा मायल सगळी भाडी मारतात, पूण रेंट अ कार ह्यो एक इशू जाल्लो आहा. रेंट अ कारान कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आहात आनी मेन इशू टॅक्सीकारांचो जो आहा तो रेंट अ कार जेन्ना कोण बूक करता येताना जो लँड जाता एअरपोर्टाचेर तो पयलींच बूक करता आनी तो रेंट अ कार ती घेवन ड्रायव्हर थंय येता ताका पिकअपाक. तसोच तो वयताना रेंट अ कारान तेचो कोण ओनर आहा तेचो ड्रायव्हर बसतना ताका ड्रॉप करता. हे खंय तरी तुमी स्टॉप करपाची गरज आहा. कित्याक जेन्ना तो एअरपोर्टार देंवता तेन्ना भाडें हे टॅक्सीकारांक मेळपाक जाय, ना की रेंट अ कार येतली आनी व्हरतली आनी परत ड्रॉप करतली. हे खंय तरी मातशें लक्षांत घेवन
हेचेर हे स्टॉप करपाची गरज आहा. तशेंच स्पीकर सर स्पीड गव्हर्नन्स आमी घातले पूण ते चडशे फॉल्टी आहात आनी ते चलनात. आनी आमी जेन्ना तांकां घालपाक लायले तेन्ना 10,000 आसलेले आनी आयज तेची रेट आहा 6,000 आनी सर्वीस स्टेशन सारको ना. सो ताका लागून हेचेरूय मातसो लक्ष दिवचो. दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट बॅच ही कंपल्सरी करपाची गरज आहा आनी ते जावकूच जाय. बॅच ही कंपल्सरी कित्याक बॅच 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 जो आहा तो कंपल्सरी करपाची गरज आहा की कित्याक स्थानीक आमचे गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आहा तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळटले. दुसरे इम्पॉर्टंट स्पीकर सर मंत्र्याक एकूच नोटिसेन हाडून दिता. आयज जेन्ना 5 जाण कोणी फ्रेंड येतात तेन्ना जर अर्टिका जर त्यांनी टॅक्सी घेतली जाल्यार 5 जाण गाडयेन बसल्यार तेंचे लगेज दवरपाक जागो नासता. आनी आयज तुमी कॅरियर जर कोणी घातले जाल्यार 10,000 रुपया तुमचो RTO फायन मारता. म्हाका दिसता हे कंपल्सरी तुमी कॅरियर घालपाक करपाक जाय. कित्याक ना जाल्यार कित्याक गाडयेन बॅगेजी जायना आनी कॅरियर कोणी घातलो ताका फायन तुमी 10,000 मारतात. हे खंय तरी तुमी रिलॅक्सेशन दिवन तो कॅरियर घालपाक कंपल्सरी करा. स्पीकर सर दुसरे आमी म्हाका दिसना चडशे कोण उलयले अशे जे पायलट आहात जे मोटरसायकल कार भाडी मारतात ते. आयज म्हाका दिसता सरकार तांकां कांयच सबसिडी दिना, कंपेन्सेशन कांयच सरकारा कडल्यान कांय मेळना. सो म्हाका दिसता सरकारान तांकां कन्सिडर करचें आनी तांकां कितें ना कितें एन्युअली कितें तरी मेळचें एक तुमी प्रोविजन करचें. कित्याक आयज तेंची भुरगीं तेंच्यांनी ते शिकयतात तांकां खंय तरी फायनान्शियली सपोर्ट करपाची गरज आहा. कित्याक आयज बायकांक पायलट कारांक तांकां भाडी चडशी मेळनात आनी आयज आख्ख्या गोंयभर तुमकां खबर आसा पयलींच्या टायमा पासून हे पायलट्स आहात आपले प्रत्येक स्टँडाचेर आपले गाडी घेवन रावतात. सो आमकां तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा. तेंचे लक्ष दिवचें तुमी आनी तांकांय कन्सिडर करचें. रँडम बायक बंद केल्यात तुमी. स्पीकर सर कदंबा हे वचात थंय एवरी डे. बेंजी तुका टायम जाला आमकां टायम जायना. राव मरे 5 मिनटां 10 मिनटां दी. स्पीकर सर कदंबा आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट कदंबाचे सारकी सिरियस इश्यू आहा. कित्याक मोरजेच्यान जावं केरयेच्यान बसी सुट्टात ते एक दीस आसतात 4 दीस नासनात. ना जाल्यार तेंची कंडिशन आहा ती सारकी डेंजरस आहा. तो ताका लागून म्हाका दिसता न्यू बसीस घेवपाची गरज आहा. 3 वर्सां आयकता आमी EV बसीस म्हणजे इलेक्ट्रीक बसीस येवपाचे ते आजून पर्यंत येयनात. सो ते बेगिनात बेगीन तुमी हाडचे आनी आमची जी मागणी आहा प्रत्येक टायमार आमी चॅरमॅनाक सांगत आसतात की आमकां बस जाय पूण ती आमकां मेळना. व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक गोश्ट नोटीस करून दिता तुमकां. केरयेच्यान सकाळची 7 कदंबा सुट्टा पूण ती 7 खंय वयता रेडिये वयता आनी रेडियेच्यान परत तेरेकोल येता. तेरेकोलच्यान रेडिये वयता आनी रेडियेच्यान तेरेकोल येता आनी मागीर ती म्हापसा आनी पणजे मेरेन येता. पूण प्रॉब्लम कितें जाता आमच्या स्कुलाची भुरगीं आहात ती स्कुलाच्या टायमार पावनात. कित्याक ती थंयच्यान तेरेकोलच्यान रेडिये हाडपाक वयता थंयच्यान अर्दें पावण वर वेस्ट जाता परत येता. सो जर जाता जाल्यार 6:30 जाय जाल्यार रेडियेच्यान सुरवात करा तुमी आनी मागीर तो रूट फायनल करा. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें भुरग्यांचे एज्युकेशनाचो इश्यू आहा ते स्कुलाक सारकी पावनात. दुसरें पेडण्याचो बस स्टँड मातशें लक्षांत धरा. हे पेडण्याचो बस स्टँड जो बांदला आनी थंय ट्रान्सपोर्ट म्हणजे बसीस पार्क करपाक दिला. आयज थंय बसीस नासतात पूण रातच्या टायमाचेर वायट गोश्टी घडटात थंयसर. खूब जाणांनी म्हाका सांगून दिला नजरेक हाडून दिला थंय रॉंग हे चालू आहा. सो तेचेर लक्ष दिया. बस स्टँड बस पार्किंग आनी ते बस स्टँडा खातीरूच यूज करा ना की इतर गोश्टी खातीर. रोड सेफ्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरें जालें गेलो ना तो चल ना रोड सेफ्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आयज आमी ट्रॅव्हल करतात तेन्ना हायवेचेर पळयतात आमी हेवी व्हेकल सगळे पार्क केल्ले असतात आनी ते हेवी व्हेकल पार्क केल्ले आसतना ते एक्सिडंट जावपाची व्हेरी म्हणजे शक्यता आहा. ताका लागून रोड सेफ्टी खातीर हायवेचेर पार्किंग करतात ते बंद करपाची गरज आहा. दुसरें आयज फ्लायओव्हर पर्वरीचो जाता आनी फ्लायओव्हर पर्वरीचो जाताना हेवी व्हेकल्स कंटिन्युअसली फ्लो जातात आनी आमची भुरगीं
कॉलेजीक वयतात, स्कुलाक वयतात, लोक कामाक वयतात आमचे, आनी स्कूल टायमाचेर आनी कामाच्या टायमार आनी सांजचे तिनसांजच्या कामाच्या टायमाचेर हांगा हेवी व्हेकल्स बंद करपाची गरज आहा आनी रातचे तुमी चालू करा. जो पर्यंत पर्वरीचो फ्लायओव्हर जायना तो पर्यंत पत्रादेवी तुमी स्टॉप करपाक जाय. रातचे 10 उपरांत सुरवात करा ते सकाळी 5 मेरेन सुरवात दवरा. बाकीच्या टायमाचेर तुमी स्टॉप करा, कित्याक नाजाल्यार तुमकां खबर आहा कितलेशेच एक्सिडेंट जाता. हे कित्याक लागून जाता ते. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19. स्पीकर सर, IDC तुवें आयज फर्स्ट फेज आमचो जालो, सेकंड फेज जालो, 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आनीक उरला. तो हांव रिक्वेस्ट करीत आहा, चेअरमॅनाकूय कितले फावटी सांगला, तुमकांय सांगला, थंयसर एक प्रोजेक्ट घेवन येवया आनी ती डिवेलप करया. लिंक रोड जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणजे धारगळच्यान इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू IDC तो ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिस्कस केला. तो लिंक रोड आमी बेगिनात बेगीन करतले, पूण तो जाल्या उपरांत तुजी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्व जाता. उरता ती उदकाची प्रॉब्लम. 30 MLD प्लांट चालू जाला, कंप्लीटूय जातलो, उदकाचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालो. पूण आतां फर्स्ट फेजीन आयज युनिट्स कितलेशेच बंद पडल्यात. ते एक लिस्ट मागून घेयात, कित्याक बंद पडल्यात ते, इंडस्ट्रीज कित्याक थंय चलनात ते. सेकंड फेजीनूय सेम जाल्ले आहा. पयकाणी आहा येदी व्हडली इंडस्ट्री ती आयज महाराष्ट्रान बान्या शिफ्ट जाता. ती कित्याक लागून जाता. आयज आमचे भुरगे थंयसर जे इंडस्ट्रीन आहात ते गोंयकार ना, भायल्यान येतात, महाराष्ट्रांतल्यान कामाक येनात. ते कित्याक लागून हे आमी पयलीं अंडरस्टँड करून घेवंक जाय. कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट आतां सगळ्यांनी उलयला कॉलिंग अटेन्शन अनएम्प्लॉयमेंट, पूण हे अनएम्प्लॉयमेंट आमी डेफिनेटली सॉल्व करूं शकतात. हे इंडस्ट्रीज आहात ते आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करून, आमच्या भुरग्यांक तांकां फॅसिलिटीज दिवन आमकां हांगासर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकतात. ते मातशें तुमी हे करून घेयात, नोट डावन करून घेयात. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 31 पंचायत. स्पीकर सर, थोडे पंचायती C कॅटेगरी D कॅटेगरीचे आहात आनी तांकां फंड्स कांय नासतात, तेंचे कडेन फंड्स नासतात आनी डेव्हलपमेंटा खातीर खूब इश्यू जाता. ताका लागून रिक्वेस्ट करता तुमकां C आनी D कॅटेगरीक फंड्स तुमचे वाडयात. तांकां बेनिफीट जावनी म्हणजे तेंचे डेव्हलपमेंट गांवचे करपा खातीर. फॉर एग्जाम्पल केरी, पालये हे गांव आहात, हे पंचायती आहात, हांकां सपोर्टाची गरज आहा. बिरनोडा आहा, हांकां सपोर्टाची गरज आहा. सो ताका लागून ते तुमी कन्सिडर करून घेतले अशी आशा आहात. परत दुसरे व्हडले पंचायती, रेव्हेन्यू जनरेटींग पंचायती, स्पेशली कोस्टल बेल्टाचेर ते मॉनिटर करपाची गरज आहा तुमकां. कित्याक आमचे पंच सरपंच सगळे बरें काम करतात सगळे कडेन, पूण खंय तरी ऑफिसरांय तुमचे लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक ते एस्टिमेट्स करप आनी फंडींग हे करप, कित्याक तुमी फंड्स दिना, तेंचे कडेन सफिशियंट फंड आहा. सो मिसयूज ना जावचो न्हू म्हणून तेची काळजी घेया आनी तेचेर कितें तरी कायदो हाडा व्हडल्या व्हडल्या पंचायतींचेर. दुसरे डिजिटलायझेशन जावपाची गरज आहा. आयज खंय सगळ्या पंचायतींनी पयलींचे रेकॉर्ड आहात, आतांचे रेकॉर्ड आहा, आनी तुमकां खबर आहा मॅनिप्युलेशन कशें जाता ते. सो एंटायर ओल्ड रेकॉर्ड टू टील डेट सगळे जर डिजिटलायज करीत तुमी जाल्यार कोणूच खंय मिसयूज करूंक पावचो ना. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुमी करून घेतले ही खात्री दवरता. दुसरे लास्ट आमचे हरमला पंचायत सगळे म्हणटा हरमला कोस्टल बेल्ट पंचायतांनी बरी आसतली, पूण तेंचे कडेन आयज रुपयाय ना, फंड्स कांयच ना, झिरो फंड्स. ताका लागून ते कांयच डेव्हलपमेंट करूं शकना. तांकां फंड्सूय आनी खंयच्यान जनरेट जायना. आनी हांवें रिक्वेस्ट केला की ते पंचायत घर आहा ते आमकां नवीन बांदपाक जाय. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नोटूय मूव केला, तुमकांय कॉपी केल्या. थंयसरले एज्युकेशन शाळा आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची ती ट्रान्सफर करून थंयसर जी पंचायत खाचीक आहा तांकां थंयसर पार्किंग ना, गाडी 2 व्हिलर पार्क करूं शकनात. ती पंचायत थंय शिफ्ट करून नवीन एक पंचायत घर रिक्वेस्ट करता तुका बेगिनात बेगीन. हांव जाणा तूं म्हाका करून दितलो हे पंचायत घर हरमला नवीन म्हाका बेगिनात बेगीन सुरवातूय करून तूं म्हाका दितलो अशें. आनी लास्ट तुजे सेवरेज आनी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो तुवें तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत घातला आनी तुवें पर्सनली म्हाका व्हरून दाखयला, खरेंच इतले बऱ्या पैकी केला. खरेंच तुका एप्रिशिएट करी सारकें. आनी तुजे कडल्यान ते गोश्टी शिकोवन घेवंकूय जाय. कित्याक असो प्लांट फर्स्ट गोंयांत आनी तुवें प्रॉमीस केला म्हाका नॉर्थ गोवान करतले ते मांद्रे करतलो. हांवें तुका रिक्वेस्ट केला IDC नाल्यार बोर्ड मिटिंगान रेजोल्युशन घेतला तो 5000 स्क्वेअर मिटर IDCन प्लॉट थंयसर करून तो प्लांट थंय दिवचो जेणे करून एंटायर कोस्टल बेल्ट सेवरेज आनी वेस्ट ह्यो सगळे कलेक्ट करून थंयसर तो ट्रिटमेंट प्लांट सुरवात करतलो. थँक्यू स्पीकर. Yes. Sri Rudolf Fernandes. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, ट्रान्सपोर्टीचेर उलयतना आमकां सगळ्यांक खबर आहा डिसेंबरान आमचें एक्सपोजिशन आहा ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें. तसोच आमचो पोप फ्रांसीस आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तसोच आमच्या
ऑनरेबल सीएमान ताका गोंयान इन्वायट केलेलो आहा आनीक हो दीस व्हडलो जावन आसा आनी आतांच आमकां टायम आहा प्रिपेर जावपाक कित्याक थोड्या म्हयन्यांनी एक्सपोजिशन चालू जातलें म्हणून आतांच प्लॅनिंग केल्लें चड गरजेचें चड म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणजे आमकां बरे रस्ते सगळे नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सी आहा तितलेय रस्ते सारके कनेक्टेड आहा ओल्ड गोवाक तितलेय रस्ते बरे जावंक जाय तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो तो फ्लायओवर ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो मात बॅरिकेड आनी थोडे वस्तू उरलेले आहा हें एक इम्पॉर्टंट काम हे रस्त्याचे तशेंच टॉयलेट फॅसिलिटी आमच्या ओल्ड गोवा जेन्ना जे ट्युरिस्ट येतले थंयच आमचे गोंयचे लोक येतले बरे थिंगा टॉयलेट जाय ऑनरेबल आमचो लेट मनोहर पर्रीकारान थिंगासर आमच्या टॉयलेट बांदलेले आनी एक जागो पासून थिंगा ऑलरेडी घेतला तेणें टॉयलेट बांदपाक त्याच जाग्याचेर तर टॉयलेट बांदले जाल्यार थिंगा चडांत चड गरज कित्याक लाखांनी लोक येतले आनी हे टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां चड इम्पॉर्टंट तशेंच फॅसिलिटी धरूंक जाय आमच्या लोकांक त्या दिसा ज्या दिसा पोप फ्रांसीस आमचो गोंयान येतलो त्या दिसा म्हाका दिसता आमच्या लोकांक हिंगासर फ्री बसी दवरलेल्यो बऱ्यो कित्याक आमच्या लोकांक सगळ्याक वचों दी ताका पळोवपाक तशेंच एक हेलिकॉप्टराची पासून फॅसिलिटी पयलेच करून दवरूंक जाय कित्याक आमचो पोप फ्रांसीस आमच्या गोंयान फर्स्ट टायम येता व्हडल्या एक्सपोजिशनाक ताका लागून बरी व्हडली फॅसिलिटी आमी दिवंकूच जाय तशेंच उलयतलो म्हणल्यार आमचो फ्रेंड अजीत आतांच उलयलो हाजेर आमच्या मोटरसायकल पायलट स्पिकर सर व्हडले आख्खे इंडियेक खंयसरूच ना हे फकत आमच्या गोंयानूच दिश्टी पडटा आनी हे चडांत चड गरजेचें आमच्या बायलांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक चेडवांक सगल्यांक कित्याक फास्ट ट्रान्सपोर्ट आनी मातशें सोय भितर आनी ह्या मोटरसायकल पायलटींग फॅसिलिटी दिवंक जाय ते जे पळय ते जाग्यार आसता तांकां शेड बा दिवंक जाय नाजाल्यार ते वतान थिंगासर आसता पावसान थिंगा उबे आसता हे फॅसिलिटी तांकां दिवंक जाय आनी तांकां स्वता उपकारना कित्याक आतां तांकां RTO बा केन्नाय तारावंक घालता आनी हांकां आमकां चडांत चड फॅसिलिटी दिवपाची गरज आहा कित्याक तेंच्योच केन्नाच आमकां कंप्लेनी ना आनी बरे मनीस ते बरें काम करता तशेंच आनीक एक म्हाका सांगपाचें जे आमचे भुरगे 18 इयर आसता ते लायसन्स काडटा आनी मोटरसायकल चलयता आनी कितें आसता ते तांकां एक्सपिरियन्स आसना न्यू आसता ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तांकां व्हडल्यो CC मोटरसायकल दिवपाच्यो ना तांकां CC 20 इयर्स जातकूच मागीर तांकां चलोवंक दी एटलिस्ट 18-19 तेणी व्हडली CC तांकां मोटरसायकली दिवंक उपकारना हें एक काम हांव मागता मिनिस्टरा कडेन करपाक तशेंच स्पिकर सर कोविडाच्या टायमार खुबश्यो बसीचे रूट आसले आख्ख्या गोंयान ते विलेजींनी वयताले जेन्ना कोवीड जालो ह्यो बसी बंद जाल्यो येवपाच्यो आनी ह्यो बसी बंद जाल्ल्या कारणान कितें जालां आजून पासून थोड्यो बसी त्या रुटांचेर वचना आनी लोकांक त्रास जाल्ले आहा हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल आमचो MLA आमचो चेअरमॅन आमचो उल्हास तुयेंकार तसोच आमचो मिनिस्टर मवीन गुदन बऱ्यांतलो बरो काम करता ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमचे सांताक्रुजान हे प्रॉब्लम तेणी सॉल्व केलेले आहा कित्याक आमच्या लोकांक सेम प्रॉब्लम जाल्ले आहा कोविडाच्या टायमार ज्यो बसी बंद जाल्यो त्यो कितलो तेंपूच जाल्यो बंद आसल्यो ह्यो आतां चालू करून आमचे लोक आतां हे दिसांनी खूब हॅप्पी आहा तशेंच फाटल्या दिसांनी हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलोलो जे बस स्टॉप आहा ह्या बस स्टॉपाचेर कंपल्सरी टॉयलेट जायच कित्याक जेन्ना कितें सिनियर सिटीजन आसता तेन्ना आमची चेडवां जावं बायलां जेन्ना अशी ट्रॅवल करता तेन्ना इम्पॉर्टंट तांकां एवरी बस स्टॉपार तांकां टॉयलेट आसूंक जाय आनी कितें आसता थोडे सिनियर सिटीजनाक डायबिटीज आसता आनी डायबिटीज आसलेल्या कारणान कितें जाता स्पिकर सर तांकां एका वयचें पडटा आमच्या वॉशरुमान आनी मागीर नाल्यार तांकां एक पाटी गेले बस स्टॉपार आनी वॉशरुमाक वचोंक जाल्यार पत्ते घरा येवचे पडले हे फॅसिलिटी चड इम्पॉर्टंट हे मातशे सिरियस घेवच्यो मिनिस्टरान आनी हांव जाणा तूं करतलोच म्हणून आनी तशेंच तितलेच त्या टॉयलेट सांबाळपाक तांकां एक हें दवरपाचें टँकर कसो ते सक्कर व्हरपाक एवरी 2 days आनी ते सोमतें क्लीन बा करून तर बरें दवरलें जाल्यार हें बऱ्यांतलें बरें काम आमचें जातलें तशेंच हायवेचेर उलयतना कितें आसता स्पिकर सर हायवेक आमच्या लेनी आसता फर्स्ट सेकंड थर्ड लेनी आसता आनी ह्यो लेनी कितें जाल्या खुबशे आमच्या लोकांक खबर ना खंयची फास्ट लेन खंयची आनी स्लो लेन एक पाट थोडे कितें करता फास्ट हेजेर लेनीचेर स्लो वयता गाडयो घेवन जावं मोटरसायकली घेवन ताका लागून तांकां गमोवपाक थिंगासर बोर्ड मारपाची गरज आहा ह्या लेनीचेर बसी वयतल्यो हेवी ट्रॅफीक वयतले दुसऱ्या लेनीचेर स्लो लेनीचेर मोटरसायकली वचोंक जाय जावं कोण स्लो चलयता तो स्लो लेनीचेर वचोंक जाय हें इम्पॉर्टंट काम आमच्या गोंयान हांवें पळयलां असले बोर्ड हिंगा ना हे मातशें घालपाचें चडांत चड गरजेचें तशेंच कितें आहा स्पिकर सर
जेन्ना हायवेक हो तें डिविजन आसता आनी थिंगा झाडां रोयलेलीं आसता कित्याक दुसरी ऑपोजीट गाडी येता तेजेर हें पडना जावपाक लायट आनी जालां कितें स्पिकर सर हे बांबोये आमचो बांबोरी एक फुरिसा आमचो मिरेक्युलस फुरिसा थिंगा कितें जाता स्पिकर सर जेन्ना तूं मारगांव सान जावं वास्को सान कोणी येता फुरसा कडेन वचपाक थिंगा कितें जाता क्रॉसींग करतलो म्हणल्यार थिंगा सर फॅसिलिटी ना त्यो फॅसिलिटी मातश्यो कोच्च्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो तुजी मायंड घालून बऱ्यांतले बरें कोच्चे मात कितें जाता जेन्ना एक मनीस जावं बायल जावं दादलो क्रॉस करता तेन्ना सेंटराक तो पावलो थिंगा झाडां आसलेल्या कारणान तांकां दिसती पडना कितल्या फास्ट त्यो गाडी येता पळय त्यो तांकां विजिबिलिटी मेळना आनी थिंगासर तांकां क्रॉस जावपाक चान्सूच ना तेका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जेन्ना असले असले जागे आहा थिंगा मातशें ट्रीम करून रोकाक मातशें विजन पयस रावन गाडी येता ती दिसती पडोंक जाय ह्या स्पॉटाचेर कांयच गाडी दिसती पडना आमकांच प्रॉब्लम जाता स्पिकर सर तेका लागून ते प्रॉब्लम आमचे सॉल्व केल्या पुरो तशेंच आतां गोवा मायल्साचेर आनी आमचे लोकल टॅक्सीचेरूय उलयलेले आहा ते हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आनी तशेंच हांव मागता टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन आनी गोवा मायल्सा कडेन की अशें मेळोन बऱ्यापणान आमी सगळे गोंयकारूच आहा बऱ्यापणान काबार करपाचें कित्याक आमी तर फुडें सरल्यार कितेंय सॉल्व जाता आनी दुसरें आयकलां की आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धमकी मारल्या म्हणून हे अशें धमकी मारप सारकें न्हू कित्याक तेंच्या मदले एकलो दोग जाण धमकी मारतले आनी मागीर सगळ्यांक दुसऱ्यांक त्रास जाता हे आमी सगळें कंडेम करता हें सारकें न्हू हें जालां तें तशेंच म्हाका पंचायतीचेर उलोवपाचें आहा स्पिकर सर जे MRF जे आतां पंचायती बांदता कितें आसता थोड्यो पंचायती रीच आसता आनी थोड्यो पंचायती कडेन जागे आसना आनी जागे आसना कारणान कितें जाता ते मागीर हुंयसरी मेवता थिंगा जागो घालता आनी ते रेजिडेंट एरियान बा घालता आनी रेजिडेंट एरियान घाल्ल्यार कितें जाता स्पिकर सर ती एनिमल्सां जीं आहा आमच्या एक पार्ट सुणी आसता जावं एनिमल्स आसता ती येता आनी तेंचे पोतयो बा फोडटा ते पोतयो फोडले म्हणून कावडे येता प्लास्टीक काडटा नेबरींग कोण आतां रावता थिंगा शेजारी वा तेंच्या घरांनी उडयता आनी सगळें मेस जाता आनी व्हडले MRF आमच्या रेजिडेंट एरियान कशेंच उपकारना तेका लागून स्पिकर सर हांवें एक सजेशन दिलेलें खूब वर्सां आदीं की अशें पयस एक 30-40 किलोमिटर पयस एक नॉर्थाक आनी एक सावथाक व्हडलो एक MRF करपाचो आख्ख्या नॉर्थाचे पंचायतींक एक फॅसिलिटी दिवपाचे तांकां ट्रक दिवपाचे तांकां एक ड्रायव्हर दिवपाचो एके पंचायतीक एक ट्रक एक ड्रायव्हर दी जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जाता स्पिकर सर अशें तो दवरलें जाल्यार पंचायतीकय बऱ्याक पडटलें आनी लोकलांक अशें त्रासय जावचे ना आनीक हें बऱ्यांतलें बरें मिनिस्टराक इजी पडटलें सॉल्व करपाक तशेंच हायवेक एक पाटकी वता गाबेज उडयता हायवेक गाबेज उडयलो म्हणटकीर पंचायत कितें म्हणटा पंचायत म्हणटा तें आमकां लागना तें म्हणटा हायवेचें काम मात आतां लास्टाक कोण करतलो तें मातशें मिनिस्टरान पळोवचें तशेंच दुसरें कितें जालां स्पिकर सर आतां पंचायतींनी स्टार्ट केलां की हें घेवपाक आमच्या रेंट घेवपाक हेज्या आमच्या कोणी आमचे ओनर पळय रावता तेंचो एक रेंट ते म्हणटा आमकां दी मात जाता कितें स्पिकर सर जेन्ना रेंट येता खंयचे पंचायती घराक रेंट दिवपाक कोण येता पयले सद्या कोण घेवन येता ताका दिवचो पडटा एका म्हयन्याचे रेंट मागीर एक म्हयन्याचो रेंट दिवचो पडलो पंचायतीक मागीर अशें केलें न्हू कितें आसता तो मनीस वयल्यान ताणें टॅक्स फारीक करूंक जाय मागीर ह्या मनशाक कितें करपाचें अशें त्रास जाता तशें करूंक उपकारना तशेंच ट्रान्सफर टॅक्स आनी पंचायतीन घातलेले आहा 5,000 ट्रान्सफर करतलो जाल्यार पयले सद्या स्पिकर सर कितें जाता एका मनशान घर घेता तेन्ना जावं फ्लॅट घेता तेन्ना तो ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन फी फारीक करता स्टॅम्प ड्युटी फारीक करता प्लस पंचायतीकय फारीक कर हे न्हू 5,000 हे चड आहा हे सारकें न्हू हे सारकें मिनिमम जावंक जाय लेस दॅन 1,000 जावंक जाय हे जातालें तें एक काम मातशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हें बऱ्यांतलें बरें आमचें करचें तशेंच थोडे 5 आसता हे 5 कितें करता एक पाट तेणें वोटींग करूंक ना म्हणून एक पाट तेजेर राग काडटा आनी राग काडटा आनी कितें जाता स्पिकर सर तेजी कामां जायना ताका लागून इंस्ट्रक्शन दिवंक जाय सेक्रेटरीक असले डिफरन्सीस करनाका जेन्ना कोण कसल्या कामाक येता पंचायतीन तेजें काम थिंगच्या थिंगा आमच्या सेक्रेटरीन तेंचें करचें आनी तांकां प्रॉब्लम जायना थंय करचें तशेंच आमच्या पंचायती स्टाफाक तांकां अजुनूय ते 6 पेयाचेर आहा तांकां एक 7th पे तांकां दिवचो आनीक एक इम्पॉर्टंट पॉयंट स्पिकर सर मातशें थोडो टायम दिवचो म्हाका कितें आसता जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना ग्रामसभाक कितें जाता मिनिट्स जे बरयता हे मिनिट्स बरयता ती कितें करता सेक्रेटरी एक पाट त्या टायमार बरयना तो म्हणटा आपूण मागीर बरयतलो मात हे मिनिट्स
म्हाज्या हिसपान थिंगा लोकां मदें जावंक जाय, लोकांक ते सांगोंक जाय मिनिट्स बाबा अशें अशें बरयता अशें अशें करता म्हणून, आनी हें सांगोन थिंगाच ते बरोवंक जाय. ते मागीर जे बरयता ते फाटल्यान खुबश्या लोकांक कळमना कितें बरयता पळय ते. तशेंच म्हाका इंडस्ट्रीचेर एकूच उलोवपाचें आसा स्पिकर सर. नॉन पोल्युटेड इंडस्ट्री एवरी विलेजीन जाता इल्ले भाशेन गव्हर्मेंटान ट्राय करूंक जाय आमचे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करपाक. तशेंच एक इंडस्ट्रींक कडेन उलोवन रॉ मटेरियल तो लोकांक दिले आमच्या घरांनी व्हरोन. कितें आसता थोड्या बायलां कडेन तुका तेंकां आनी कितें जाता भायर येतले म्हणल्यार तिंका भुरगीं आसता, एक पाटी तेंकां घरान रांदूंक जाय, एक पाटी घर सांबाळचें पडटा आनी तेंकां काम करपाक तेंकां घरानूच तर एक रॉ मटेरियल हाडून दिलो आनी तेंच्यान घरान एक 300-400 रुपया तर जोडले जाल्यार तेंच्या घरान कितें तरी जातलें. तेका लागून मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की इंडस्ट्री कडेन उलोवन रॉ मटेरियल तेंकां तो दिलो जाल्यार तेंच्या घरान कितें तरी करूंक मेवतलें. एक एग्जाम्पल दिता, एक सिल्क अशें कितें आसता खुबश्या गांवांनी अशीं सिल्काची मिशिनां येता धाकटुलीं घरांनी, फकत तेंकां टेम्पररी दिता ती कोरिसर, आनी ते लोक कितें करता घरा बसोन तेंकां ती सुताची बंडलां दिता आनी ती बंडलाचेर ते मिशिनाचेर करून कपडे करता आनी तेंकां एवरी स्क्वेअर फिटाक तेंकां अमके पयशे फारीक करता. आनी अशे पयशे फारीक केले म्हणून तेंकां कितें जोडूंक मेवता. अशें तो जोडूंक कसले दुसरे पासून कसले आयटम आहा हे तो तेंकां फॅसिलिटी दीत घरांनी लोक हॅप्पी जातले. थँक्यू स्पिकर सर. थँक्यू. Yes, Sri Vanji Vegas. Speaker sir, I stand to oppose the demands 13, 19, 31 and support my cut motion. Speaker sir, एक कविता म्हणलो हांवें, सो ती कवितान चालू करता, बट ही कविते वयल्यान गोंयचे 2 मेजर इश्यू कवर जाता. करून टाकली ढयना तुम्ही गोव्याच्या वाटुकेची, करून टाकली ढयना तुम्ही गोव्याच्या वाटुकेची, दया येता बघून परिस्थिती रस्त्यावर मोडून पडलेल्या कदंबाची. आमच्या टॅक्सीकार भावांक तुम्ही रस्त्यार हाडले, आमच्या टॅक्सीकार भावांक तुम्ही रस्त्यार हाडले, हे करताना तुम्ही मनीसपण सामकेच रे विसरले. स्पीकर सर, एक कवितेंतल्यान आज हांव डिमांड नंबर 19 पयलो उलयतलो, इंडस्ट्रीज. स्पीकर सर, ओडो हांव सांगिल्ले ते भाशेन जेन्ना आमगेले IPB कसलेय प्रोपोजल मांडटा तेन्ना आमकां दाखयत सारकें रोजी पिक्चर, पूण जेन्ना फायनली एक्चुअल कितें जाता तें ओडो आमी उडयले. जॉब्स आमकां दाखयल्ले 24,300 जॉब्स दितो म्हूण, पूण एक्चुअली दिले जॉब्स 2,505. सो प्रोपोज एम्प्लॉयमेंट वर्सीस एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हे IPB गेले मेन फंडा जावन आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आज जरी जरी तुम चोयलें जाल्यार म्हाका एक आन्सर जायो स्पेसिफीक फ्रॉम द मिनिस्टर. स्पीकर सर, लँड गिवन टू दी IPB is almost around, true IPB is almost around 25 lakh square meters for these IPB projects. So far, have you done any environmental impact assessment before giving these permissions to IPB projects? For all these projects, have you done it? Second thing is, what will be the exact criteria of the exit policy, Speaker sir? Exit policy ची criteria किती असतली? How exit policy will be implemented and how the plots will be allotted to the new units and who will bear these liabilities, Speaker sir? हे जी म्हाका specific demandaंतल्यान दिवपाचें, Speaker sir. आणि एक specific विचारपाक सोदता, Speaker sir, whether IDC has constituted any advisory committee in pursuance of Section 14F of the Goa Industrial Development Act 1966. If yes, please provide us the details, Speaker sir. Ejer so now demand number 31 चे होता, Speaker sir. Speaker sir, with regards to panchayats, 7 पंचायत लागतात, Speaker sir म्हाका. आणि 7 पंचायतसांतल्यान म्हाका सदां भरपूर वस्तो चुकले, आमकां भरपूर सपोर्ट जावो. पंचायत सिस्टम आणि पंचायत राज चलयता जाल्यार पंचायतीक एम्पावर करपाची गरज आहा. फंड जाय, आणि फंड्स इज अ मेजर क्रायसिस टुडे फॉर ऑल आवर पंचायत्स. स्पेसिफिकली उलयता जाल्यार, Speaker sir, ड्रेनेजीज आहे, उदकाच्यो रस्त्या सायडीन ड्रेनेजीज आहे. आतां PWD ओपन कॉन्ट्रॅक्ट्स घेयना, भितर रस्त्यान ड्रेनेजीस करपाक कॉन्ट्रॅक्ट घेयना PWD. दे आर नॉट अलाविंग अस टू डू सो. जरी तरी PWD के ड्रेनेज जाय नाही जाल्यार पंचायती फंडांतल्यान करूं पडटाय. आतां वीक पंचायत आहे, धाकट्यो पंचायत आहे,
आमगे ओर्लीम पंचायत आहा सेरावलीम पंचायत आहा हिंगे ड्रेनेजीस खुंयच्या कोतले. So this is a major concern, and this is something we utilize funds to ensure that all our drainage systems are covered. So the best way is you ask the panchayat to give you how much drainages are pending, hui drainages korpajo, and allot a fund. Contractor gal and korun ge. Something like this has to be done, but panchayat fund dipajo. Same way, every year before monsoon preparation zata, pre-monsoon preparation, pois hui soyatlei. धाकटे पंचायतीको पैसे नाही प्री मन्सून प्रिपरेशन करपाक. लोक दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पंच मेंबर्स टू डू दॅट जॉब. आतां ग्रास कटिंग करपाकू 10-15 हजारान ग्रास कटिंग जायना. 3 पार्ट ग्रास कट करूं पडटा रस्त्या सायडीन. मागीर एकल्या 45,000 तरी अरेंज करता जाल्यार वेर इज द मनी. सो सम अरेंजमेंट हॅज टू बी डन फॉर प्री मन्सून प्रिपरेशन. झाड काततो जाल्यार जो रोड सायड येताय वी आर ऑल डिपेंडंट फायनली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. And then electricity department sometimes they don't have the funds, they cannot manage. Amdar manage kota. So हे सगळे एकमुखाचेर burden घालीत असताय. But then finally who has to do this? Panchayat has to do, and Panchayat minister has to work on giving them the funds for pre-monsoon preparation. 2 वर्स जाले म्हाका आनी आतां असेंब्लीन 2 वर्सां हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागवत आहा. मुगेली ओर्लीम पंचायत घर बांदपा पयशे दी, मुगेले सेरावलीम पंचायत बांदपा पयशे दी. गेले त्या वर्साक म्हाका सांगलेलें एक पंचायत बांदपा पयशे दित म्हूण. ह्या बजेटाचे एकूय पंचायत बांदपा पयशे नाय. बजेटाचे गायले नाय, पूण तरी पूण तुज्यांनी एक 3-3.5 कोटी दिवपा जाता. म्हाका एक एश्युरन्स दी आनी म्हाका बजेट दी, हांव नोट मूव करता. तुका जाय ती ओर्लीम जाल्यार ओर्लीम करया हे पाटी, सुराल जाल्यार सुराल करया, आनी येत्या वर्सा दुसरी करया. कोणतानी एक काबार करून उडया सो दॅट वी कॅन स्टार्ट द वर्क ऑफ दीस पंचायत गर्स. Grant in aids to all my 7 panchayats. I think you have to give, not only mine, I think all over Goa grant in aids is an issue. Tu panchayati poish dipa जाय आणि हे तुई जोगोडपा जाय. म्हाका सदा आजी तुई कॉमेस करपा जाय रोडपाक सीएमा कडेन की येत्या वर्सा बजेटात तूं पयशे दवरपाक ना जाल्यार हें जावपा ना. पंचायत स्टाफ ऑलरेडी उलयलाय 7th पे हाचे ते डिमांड करताय. आतां पावल हुंय संवसारू आनी तेंगे जायना. व्हाय दे हॅव टू कीप स्ट्रगलिंग. सगळ्यां बरें वयताय, रुलिंगाचे एमएलए बरे येते, आमचे बरे येते, बट समहाव दे हॅव टू गेट दिस डन. सो हे करून उडय. हे एक तुगे मिशन एस घे आनी हो पावस काबार जाता म्हणल्यार नोव्हेंबर आनी डिसेंबर क्रिसमसेच पयलीं कोत जाल्यार कर, ना जाल्यार दिवाळेच पयलीं कर, पूण कोंतान कर आनी उडय. स्पीकर सर, विकर पंचायत्सांक सपोर्ट करपाचो कितें जा प्रोविजन करपा जाय. बिकॉज विकर पंचायत आमचे कडेन आतां 2 विकर पंचायत आहा, एक ओर्लीम आहा स्पेसिफीक आनी एक सेरावलीम. देर इज नो फंड्स, देर इज नो फंड जनरेशन. टुरिजमाक आम उलयताय फंड जनरेट करपाक कितल्योशो आयडिया दिले, पूण तांकां पयशे आसनाय. पंचायत हॅज टू जनरेट फंड्स. हाऊ डू वी जनरेट फंड्स? आनी फंड्स नाय जाल्यार यू आर द ओनली सोर्स हू हॅज टू मेक शुअर दॅट द फंड्स आर बीन गिवन टू देम. स्पीकर सर, हांव हाल मुगे क्वेश्चन आहा पूण हांव तेजे हाल उलयतलो. पूण मेन इज सेक्रेटरीजाचे भरपूर कंप्लेन आहाय, डायरेक्ट कंप्लेन्स आहाय ऑफ दे टेकिंग मनी. And I'm telling you, सगळे सेक्रेटरी आसपाना, but I'm talking majority of them are taking money for every small thing. 500 रुपये, 1000, 2000 कितेंय करपा पयशे मागताय. आतां तूं म्हणटलो प्रूफ दी, आपण काटा. प्रूफ खुंयचे येतलो? प्रूफ दित तेगे मनशा गेले मागीर कामाय जावपा नाय, काम जावपा जाय. सो हाऊ डू वी मिटिगेट दीस? हांवें सजेशन सांगल्या घोडे तूं करपाना. यू फायंड कित कोण मिटिगेट करप. एक कोदलाचे जरी तरी एक सेक्रेटरी 3-4 वर्स रावलो, तो आख्या गांवचे सगळे गायदोड पोयदोड सगळे जाणा सगळ्याले. सो मागीर त्या सगळ्यांक कित कोण चिमट काडपाचो पडटा. सो हे कित करूं जाय, जरी तरी एक कोदलाक त्या सेक्रेटरी वर्स चेंज केलो जाल्यार तेका थिंग सिस्टमांत हेळोंकूं मेळना. सो फायंड सम वेज विथीन युअर सेल्फ, ट्राय टू रोटेट देम, बिकॉज यू वील मिटिगेट एटलीस्ट दीस. आय एम नॉट सेइंग यू वील मेक करप्शन झिरो, पण मिटिगेट करपा पूण कितें पूण करूं जाय न्हू. बाय मिटिगेटिंग दीस यू वील एटलीस्ट रोटेट देम. स्पीकर सर, हांव नांव घेयना, बट हांवें स्पेसिफिकली मिनिस्टराक एक वॉयस रिकॉर्डिंग दाखयलो आहा. ही नोज द नेम ऑफ द सेक्रेटरी, ही नोज एवरीथींग. आय रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन एज पर युअर सायड. जाय जाल्यार परत हांव तो तुका फॉरवर्ड करता. यू लिसन टू इट, टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट सेक्रेटरी द वे यू वॉन्ट टू टेक एक्शन, बट टेक एक्शन अगेन्स्ट द सेक्रेटरी. नाव आय विल गो ऑन टू डिमांड नंबर 13, that is regarding the transport. Speaker sir, मोटरसायकल पायलटीचे उलयले, हे बिझनेस बंद जातले. दे शूड बी प्रोमोटेड एज द ब्रँड एम्बेसिडर्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. आमगे जे पायलट आहाय तांकां ब्रँड एम्बेसिडराचो टॅग दिवपाचो, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल
हू आर टेकिंग यू एट द चिपस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशना व्हरपा सगळ्यान सवाय म्हणटाय ते आमगे मोटरसायकल पायलट आनी चड जाणाय ते आमगे पिटर म्हूण आहा मारिया हॉला कडेन तशें करून थोडे जाग्यांनी थोडे जाण आहाय तांकां तुमी सपोर्ट करपाची गरज आहा. हांव काल टुरिजमाचें सांगपा हें चुकलो बट टुरिजम मिनिस्टरान जे भाशेन हॉटेलां लिस्ट घालता तेच भाशेन हे सगळे जाग्यांचेर पायलट रावताय तांकां इन्फॉर्मेशन घालपाचें. सो लेट इट गेट प्रोमोटेड ऑन द टुरिजम वेबसायट इट सेल्फ. सो आय थिंक मोटरसायकल पायलटाक लागून तुवें कितें पूण दवरूं जाय सो दॅट दीस बिझनस सर्वायव्स एंड इट रिमेन्स एज एन आयडेंटिटी. गोंयच आयडेंटिटी ट्रान्सपोर्टा आयडेंटिटी मोटरसायकल पायलट हे उरपाचो. तूं कित कोन करपा जाय कित आयडियर काडपा जाय रिप्लेसमेंट करपा जाय तेंगे बायक आहाय त्यो कितें एमेंड करपा जाय बायक रिप्लेस करपाक विथ EV बायक्स. EV बायक्स तुगे प्रोटोकॉला भितर तुगे ना EV बायक्स ब्लॅक एंड येलो सो ते करपा जाय जाल्यार कर आनी तांकां फ्री ओ सबसिडायज कित कोन दिवपा जाय त्यो तें चिंत करपाक आनी हें करून घे. पूण हें आयडेंटिटी सांबाळपाचें तुगेलें काम कित्याक म्हाका दिसता 3 वर्स देखून ह्यो मोटरसायकल पायलट जे आहाय ते उरपा नाय. सो ही 3 वर्सां हें आमगे जें तुगे टर्म आहा सद्याचें त्या टर्मा भितर तुवें जर तांकां सपोर्ट केलो मोटरसायकल पायलटीक आय थिंक यू वील बी वन ऑफ द रिमेंबर्ड मिनिस्टर्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.